एक दीस बरो दीस मेळटलो पूण हम होंगे कामयाब. हॅलो हा कितें स्टेटस पळयलो म्हजो फेसबुकार. दीस रात फेसबुक न्ही तूं. अगो काय ना अशीच फकाणां. अगो खरेंच तू बाये खऱ्यांनीच. ओके ते सगळे सोड तू यो मागीर उलोवया. बाय. पाड पडू वगीच घालो हांवें हो स्टेटस. डिलीट करूं आसूं नाका. खरें तेच घाला न्ही हांवें. काव्या काव्या कितें चलयलें तुवें? कितें तो फेसबुकाचेर स्टेटस घाला? सामको सुटला कितें तकलेन? अरे चिल असो तिडकता कित्याक आनी हांवें खरें तेच घाला. कितें कॉम्प्लिकेटेड आसा आमच्या मदीं? सगळेच. काव्या सारकें सांगशी. हय हय ते सगळे सांगता पूण पयलीं हांगा सगळे जमिल्ल्यान येवकार दिवया. ओ हाय नमस्कार. हांव समय. आनी हांव काव्या. आज जातात 4 पुस्तकां प्रकाशीत. तातूंतलें एक नाटकाचें पुस्तक लॉगआउट. त्या नाटकांत आमी पात्रां. आमकां घडोवपी डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर हांचे खातीर आज खूब खोशयेचो दीस. आनी ह्या खोशयेच्या दिसाक तुमी सगळे जाण लॉगीन जाल्यात म्हणून तुमकां येवकार. एक समय मातसो येवकार बरो जावं दी रे. अशें म्हणटा? तशें जाल्यार येवकार दिवपाक तन्वीच्या जिणेंतलें मुखेल पात्र ताका जापयल्यार कसो? येस हय न्ही? मागता एडवोकेट ऋषिकेश कदम हांणी माचयेर येवन येवकाराचें उलोवप करचें. हरशी स्टेजीर हांव आबूज जायना. आज मातसो आसा. संजना पब्लिकेशन्स आनी डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर हांचे वतीन हांव तुमकां येवकार दिवपाक रावलो. म्हाका तन्वीन एक व्हडली लिस्ट दिला. कोणाक येवकार दिवपाची ती बी न्ही. हांवें कितें कितें उलोवपा जायना ताजी. सो हांव मुगेल्या चौकटेंत रावतां आनी तुमकां येवकार दिता. पयली सुवातेर आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त शफात खान सर. तांची तुमकां सगळ्यांक वळख आसतलीच. म्हणजे मराठी नाटक किंवा एक्सपेरिमेंटल थिएटर जाका आमी म्हणटात तातूंतलें सगळ्यांत व्हडलें नांव जालां शफात सर. राहिले घर दूर माझे, मागीर आमच्या दारिया फोचे पोलीस नामा सॉरी नागमंडळम सर्गेस्त गिरीश कर्नाड हांचें नाटक. तेच बरोबर शोभा यात्रा असली जायतीं नाटकां ताणें रंगमंचार खेळयलां. तेच बरोबर तांकां जायतीं इनामां फावो जाल्यात. सर तुमकां येवकार. तेच बरोबर आयच्या नाटकाचेर किंवा पुस्तकाचेर आनी कवितेचेर उलोवपी आमचे मदीं आशिल्ले तिनी गेस्ट डॉक्टर योगिनी आचार्य, अन्वेषाबाई सिंगबाळ आनी गौतम बाब गावडे. तुमकांय येवकार. तेच बरोबर आमचे मदीं आसात कोंकणीचे ज्ञानपिठकार बाई मावजो, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत शिवदास बाब, देविदास बाब कदम, उदय बाब भेंब्रे. तेच बरोबर चित्रकार श्रीधर बांबोळकर, हेर ज्येष्ठ साहित्यीक, सगळे नामनेचे वर्ग, वाचपी सगळ्याक हांव येवकार दिता. आनी सगळ्याक येवकार दिता म्हजें मन खरेंच भरून येता. कारण आज चवथो दीस. सगळ्यांची घरां महापुजा चालू आसा आनी त्या महापुजे वेळार आमी आयज हांगा ज्ञानाच्या भिकेक म्हणटात तशें भुकेक हांगा आयल्यात. तुमकां सगळ्याच खरें मना काळजासान हांव येवकार दिता. आयज आनी एक कारणा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. ती म्हणल्यार हांगा वावुरपी जी सगळीं आसात तांकां पळोवन. ती सगळीं स्वता युवा कवी, युवा लेखक, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत मेळिल्ली इनामां मेळिल्ली तन्वी बरोबरचीच सगळे लेखक. सगळ्यांनी कोंकणी कवितेचो किंवा कोंकणी साहित्याचो प्रवास बरोबर सुरू केल्लो. पण फक्त सुरू करून ती एकामेकाक पासून पयस गेली ना, जाल्यार ती आजुनी मेरेन एकामेकाच्या फाटीक फाट लावन उबी आसात. तें पळोवन म्हाका चड बरें दिसता. आफ्रिकेंत एक फिलॉसॉफी आसा ताका उबंटू म्हणटा आमी. उबंटू म्हणल्यार आय एम बिकॉज यू आर. हांव आसा कारण तुमी सगळे आसात. सो तशाच पद्दतीन म्हाका आयज कितें तरी दिसता की आमी आसात कारण तुमी आसात. लेखक आसात कारण वाचपी आसात.
म्हणून तुम्ही सगळ्या वाचप्याक हांगा आयले म्हणून तुमकांय हांव येवकार दिता आनी म्हज्या येवकाराचें उलोवप सोंपयता. देव बरें करूं. आयकला लागीना आमचो गांव. चलून चलून कितले म्हणून चलतली आमी. आनी कितें उपाय आसा? 2-3 दिसान जाय ती येरादारी सुरू. हांव म्हणटा इतली घाई कित्याक? आनी जाली ना जाल्यार कोण घेतलो आमकां घरांत? काम बंद पडलें, भाडे भरूंक पयशे ना आनी तातूंत तूं. हांव अशें आसा म्हणून सांगता घाई नाका. ह्या म्हयन्यान केन्नाय जावं येता वाळटेर. पळय, पूण हांगा रावनूय जावचें ना. मातशी समज चड गेली जाल्यार मेळटलें घरा पावपाक. आमी घरा पावतली काय ना हे तांकां आतांच कित्याक सांगुया? हां? तांकां वाचून येनी आमची काणी. हय, तन्वी बांबोळकर लिखीत अनवाणी. जाताच प्रकाशीत. आणि तर? त्याच बरोबर जातात तन्वीची आणि 2 पुस्तकां धाकपुल्या खाण्याचे पुस्तक शॉर्ट्स आणि कवितांचो झेलो पावळी. आणि ही साहित्य पावळी तुमच्या होटयेन घालपाक खास मुंबईच्यान आयल्यात फामाद नाटककार तशेंच लेखक भोमानेस्त शफात खान. सर, तुमकां आमचो माये मोगाचो येवकार. तशेंच आमच्या पुस्तकाचेर उलोवपी आमच्या मदीं आसा डॉक्टर योगिनी आचार्य, बाय अन्वेषा सिंगबाळ आनी बाब गौतम गावडे. तुमकांय आमचो येवकार. ए असो सादो सुद्दां येवकार चलपाना. कितें तें वेगळें चिंत मगो. चितला तर फेसबुकार स्टेटस बी घालची. कितेंय हा समज. तांचो येवकार करया चवथीच्या फळाराचो हॅम्पर दिवन. हो वाव. ए भुरग्यानो, अरे याद मरे, मातसो हो आमचो चवथीचो फळार आमच्या मानेस्तान भेटयात. याद याद. अरे दूर यो 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 फुडें यो. स्पृहा स्पृहा खंय गेले? आले. अरे वा वा. याद 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 याद. गौतम बाब हे एक बरे नाटककार आणि नाट्य प्रशिक्षक. मागता तांच्या लागीं की तांणी दोन्ही नाटकाचेर उलोवचें. नमस्कार. सामकार बशिल्ले समिस्त आणि साहित्यकार, साहित्य मोगी शबाद कांसर, डॉक्टर योगिनी, अन्वेषा सिंगबाळ आणि हेर मानेस्त सगळ्यांक नमस्कार. आयज डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर हांचे 2 पुस्तकांचेर हांव उलयतां, नाटकांचेर उलयतां. आनी खरें म्हळ्यार ही दोनूय नाटकां तांचें सादरीकरण हांवें पळयलां. खंयची नाट्यकृती आसता ती जो मेरेन सादरीकरण जायना तो मेरेन ती परिपक्व वा परिपूर्ण जायना. आनी हांचे दोनूय नाटकांचे हांगा सादरीकरण जाल्लें आसा. कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींत हाचें सादरीकरण जाल्लें आसा. सगळ्यांत पयलीं लॉगआउट हाचेर उलयतां. हे नाटक 23 मार्च 2020 राजीव गांधी कला मंदिरांत 7 वरांचेर जाल्लें. संहितेक पयलीं इनामूय मेळिल्लें. तर काणी थोडे भितर अशी आसा की काव्य आनी समय ही 2 पात्रां मुखेल पात्रां म्हणून पळोवपाक मेळटा. आनीक ते एकाच फ्लॅटान रावतात. एक नवो कन्सेप्ट आसा हांगासर, तो म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशीप वा एक्सपेरिमेंट बेस्ड कन्सेप्ट ती मुखार व्हरतात. आनीक ते वेळार तांकां मुखार व्हरता आसतना खुबश्या आडमेळी येतात. काव्य जे पात्र आसा ते आशावादी आसा, जे म्हणटा की आपूण मोग करता आनी तो मोग केन्ना आपणायतलो समय हे पात्र. पूण समय हे थोडे भितर कन्फ्यूज पात्र आसा की आपणाव काय ना आपणाव. घुस्पला आशावादी हातून घुस्पला अशें पात्र आसा. निमाणे कडेन थंय एक ते कॅटलिस्ट म्हणटा पळय एक पात्र येता, ते म्हणजे आई आणि बाबा ही 2 पात्र कॅटलिस्ट जावन पडटा तांचे रिलेशन जे संबंध आसा ते मुखार व्हरपा खातीर. आनी ताचो शेवट कितें आसा ते पुस्तक वाचले उपरांत कळटलो. तेजे उपरांत आसा ती पात्रां विशीं उलयता. मुखेल पात्रां जी म्हटल्यार त्या प्रमाण काव्य आनीक आसा समय. तेजे उपरांत जी माचयेचेर येता ते म्हणजे आई आणि बाबा जे म्हटल्या प्रमाण कॅटलिस्ट हे जावन पडटा. माचयेर नाशिल्ली पात्रां डॅडी जो काव्याचो बापूय आसता आनीक आवय जो समयाची आवय आसता. त्या प्रमाण कितें आसता की डॅडी आसता तो खूब ओपन मायंडेड आसता. त्याच प्रमाण ते हे तांचे रिलेशन आसता जे म्हणटात आमी की लिव्ह इन रिलेशनशीप हे कॉन्सेप्टाक विरोध करपी आवय. पुणून हे सगळ्या भितर
एक मुखेल पात्र असतात ते म्हणजे स्क्रीन, मोबाईलाची स्क्रीन. कारण कावद्याच्या मनात जे कितें चलता, मनातल्या मनात जे कितें चलता, तेज्यो भावना आसात त्यो ते स्क्रीन मोबाईलाचे स्टेटस घालून, फेसबुकाचे स्टेटस घालून ते उक्ता येता. म्हणून म्हाका दिसता की पुराय नाटका भितर जी निर्जीव गजाल असली तरी लेगीत पुराय नाटकान ताचो सजीवतायेन मुखारपणान व्हरता ती म्हणजे स्क्रीन. आता विषय जे हाताळ्यात ते म्हणजे एक मुखेल प्रमाणे विषय दिसून येता तो म्हणजे आयची जी पिढी आसा, जी आताची जी पिढी आसा, ती नात्याविषयी आयच्या पिढीची आशिल्ली संकल्पना म्हटल्यार लिव्ह इन रिलेशनशिप ह्या विशयाचेर हे नाटक मुखेलपणान वता. बारीकशे 2-3 आमकां विषय दिसून येता ते म्हणजे 2 वेगवेगळ्या मानसिकतेची घराणी. काव्याचे जे घराणे आसा ते खूप ओपन माइंडेड दिसून येता. त्याच प्रमाण समय तांचे जे घराणे आसा ते आसा थोडेशे विरोध करपी या ओपन रिलेशनशिपा खातीर. नेक्स्ट फुडलो विषय तातूंत दिसून येता तो म्हळ्यार आपले विचार जे आसा ते आपले भावना उक्तावपा खातीर आमी त्या मनशाकडे वचनासतना एक तिसरे माध्यम वापरतात, ते म्हणजे सोशल मिडिया. हेवूय ह्या नाटकान आमकां पळोवपाक मेळटा. मुखारलो एक विशय आसा तो म्हळ्यार थळ. हातून एकूच थळ वापरला जेणे करून जो डायरेक्टर आसलो ताका चड भानगडी करच्यो पडपाना. ते एकूच थळाचे सगळे नाटक घडटा. तिसरे आसा हातूंतली भास. भास खूप सादी आसा आणि मुखेल एक बरी गजाल म्हटल्यार ती पात्राक अनुसरून कंटेम्पररी भास जावन आसा. म्हणजे त्या पात्राक जी भास आसा, तांचे वयोमान पळयले उपरांत, तांचे एज्युकेशन पळयले उपरांत, तांचो बॅकग्राऊंड पळयले उपरांत जी भास तांकां सुटेबल आसा तीच भास ह्या नाटकान वापरल्या. जेणे करून आमी साहित्यीक भास आर्टिफिशियल वापरी नासतना त्या पात्राक त्या संवेदेक जाय तशीच भास वापरल्या. सादरीकरणाची शैली जी म्हाका दिसली ती म्हणजे खूप वास्तववादी शैली आसून आसा. तातूंतली पात्रां, ताचो अभिनय वास्तववादी शैलींतल्यानूच आसपाक जाय जेणे करून ते नाटक मुखार वतले. म्हाका आवडिल्ल्यो कांय गजाली. संहितेंत विशय जे आसा ते मुखेलपणान आधुनीक विशय आसा जे आमकां मुंबय किंवा दिल्ली ह्या हातून पळोवपाक मेळटा. गोंयांत अजून मेरेन तसो तांचो फ्लरिश दिसूंक ना. पुणून जर आमी आनीक 30-40 वर्सां उपरांतचो जर आमी विचार केलो जाल्यार ह्या लेखिकेन आमकां मुखावेली जे कितें जावं येता ताचे विशीं आतांच सांगून दवरला. ही जमेची बाजू आसा लेखिकेची. संवेदीची भास आनी मांडणी साहित्यीक भास वापरी नासतना पात्रांक आनी विशयाक धरून बरयल्ली आसा. तत्वगिन्यान किंवा प्रतीकांचो भाडेमार करिनासतना एक कॉम्प्लिकेट विशय सरळ बांधणीन बांदिल्लो आसा म्हणून लेखिकेची तोखणाय करीशी दिसता. त्याच प्रमाण नाटकात नाटकीय किंवा मुद्दाम जे नाटकीय ट्विस्ट घालतात पळय ते कांयच ना. नाटक सरळ आसा, सादें आसा, निमाणे पर्यंत ताची गती तशीच उरता आनी हेच हे वेगळेपण आसा ह्या नाटकांतले. आनी निमाणे कडेन ह्या नाटका विशीं तरणाट्यांच्या नात्या जाल्ल्या घुसपागोंदळाचो आढावो घेवन नाट्य रुपान प्रभावीपणान मांडिल्ले एका तरणाट्या लेखिकेचो सुयत्न म्हळ्यार लॉग आउट. आनीक एक आसा जे हम होंगे कामयाब हे नाटकाचे नाव पयलीं सुरवातेक आशिल्ले, मागीर ते बदलले आनी हम होंगे कामयाब हे नाटकाचो स्टेटमेंट जो आसा परत नाटकान वापरला. पूण शेवट थोडसो वेगळो आसा. शेवट असो आसा की केन्ना केन्ना आमी खंयच्या रिलेशनान आसत, एक संबंध आसा, एक नातें आसता, तेन्ना आमी मुखेलपणान आमच्या मनाच्या आयकनासतना ते नातें मुद्दाम चिड्डून ऑर आमी मुद्दाम ते नात्यात उरतात. कांय वेळा ते नातें केन्ना केन्ना सोडचें पडटा, ते नात्यांतल्यान लॉग आउट जावचें पडटा. हेच ह्या नाटकांत आमकां दाखयला लॉग आउट. मुखावेलें नाटक आसा अनवाणी. ताचो पयलो प्रयोग 10 मार्च 2021 राजीव गांधी कला मंदिरान जाल्लो आनी तांचे प्रस्तावन बरयले डॉक्टर जयंती नायक. लॉग आउट ह्या पुस्तकाचेर प्रस्तावन बरयल्लें दत्ताराम कामत बांबोळकर हांच्यांनी. तर अनवाणी हातूंतली काणी अशी आसा जी अशें म्हणटा की लॉकडावन जालें तेन्नाची काणी आसा, पूण लेखिकेन थंय खंयच एकदांय उल्लेख करून की लॉकडावनान जाला किंवा पॅन्डेमिकान जाला आनी ती एक कल्पनीक आनी सुचकतायेन हें नाटक मांडलां. तर काणी अशी आसा ती आनी तो घोव बायला लॉकडावनान भायर सरता आपल्या गांवान वचपा खातीर. ती जी आसा ती गुरुवार आसता भायर आनी त्या वेळार त्या परिस्थितीन ती आपल्या घरा कडेन पावपा खातीरचो प्रवास आसा तो म्हळ्यार अनवाणी. आतां हातूंतली पात्रां आसात तो आनी ती हांकां नांवां दिवंक ना. ताचें कारण अशें आसा ही काणी स्पेसिफीक त्याच पात्रांची ना. अशी खुबशीं आसा मनशां, खुबशीं पात्रां आसा जगभराचेर जी ह्यो गजाली संघर्श हो जो परिस्थिती आसा ती आपणायता, तातूंतल्यान वतात म्हणून ही प्रातिनिधीक तत्वाचेर ही पात्रां बरयल्लीं आसा. मुळात पात्रां आसा ती
38 पात्र आसा 38 पात्र आसा कलाकारांक 20-22 धरून ती करूं येता थोडोसो आमकां काट कसर करून ते करूं येता आनी हिंग मुखेल पात्रां तो आनी ती तातूंत कल्पनेतले तो आनी कल्पनेतली ती हे कल्पकतायेन हांगासर मांडिल्लो विशय आसा मुखेल आसा विशयाचेर उलयतले जाल्यार दिसवड्याक जे काम करी कामगार आसा फकत जगपा खातीर तांचो चलिल्लो संघर्श ही मुखेल विशय आमकां दिसून येता ताजे उपरांत जे आमी म्हणूं येता की सब थिम्स म्हणूं येता ती आसा तितून वेगवेगळ्या थरावेल्या लोकांची परिस्थिती आनी तांची मानसिकता आनी त्या परिस्थितीक मुखार वचपाची तांचो संघर्ष दिसून येता तिसरी असा विषय तो म्हणजे स्वतःची टीआरपी म्हणजे जे मिडिया आसा ती स्वतःची टीआरपी वाडोवपा खातीर ब्रेकिंग न्यूज मेळोवपा खातीर जी तांची चलिल्ली धडपड मागीर ती तांची स्वतःची संवेदनशीलता पुसून वचूं ही गजाल हांगासर लेखिकेन बडी मारल्या ह्या गजालींचेर मुखावेल्या विशय जे हाताळ्या ते आसा सामान्य लोकांचो विचार न करपी प्रशासन आनी व्यवस्थापन हांचेर हे नाटक भाश्य करता मुखार असा विषय ते म्हणजे स्वतःच्या जगपाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना काय मनीस काय जे लोक आसा ते सुवार्थ जाता सुवार्थ साधतात आनी मानवता खंय तरी शेणून वतात कामगारांच्या जिणेंतली सपनां हावेस हेचेरूय भाश्य हांगासर लेखिकेन केला थळा हांगासर मुखेल प्रमाणात 16 प्रसंग आसात 16 सीन आसा आनी 16 तशी थळाय आसा ही इतली व्हडली थळा करतलो जाल्यार प्रायोगिक तत्वाचेर प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल थिएटरान ते करचे पडटले आनी हांवें जेन्ना हें नाटक पळयलें तेन्ना डायरेक्टरान ते तशेंच केल्ले कारण वेगवेगळी थळां इतली दाखोवप एका स्टेजीचेर शक्य नासलें सो ते खातीर हाची शैली आसा ह्या नाटकाची शैली प्रायोगिक शैली आसपाक जाय सुविधेत वापरलेली कांय गजाली आसा ज्यो म्हाका प्रतिका दिसली खूब मुखेलपणान दिसली ती म्हणजे चप्पल चाक आनी चलत रावप ही तीन जी प्रतिका आसा ती खूब आमकां कितें सांगून वता चाक जे आमचे लायफांतले व्हील चक्र आसता सायकल आसता आनी हो जो विशय आसा तो कामगारांचेर आसा आनी कामगारांचे असले सकयले जे आमचे आर्थीक दृश्टीन जे सकयले जे श्रेणींतले आसता कामगार वर्ग आसता तांच्या आयुश्यात तेचे पिढ्यान पिढे हे कामच करतात कामगारच म्हणून उरतले आनी ती तांच्या जिवनातली एक सायकलूच जावन आसा ती केन्नाच बदलपाची ना म्हणून हे चक्र आमकां दिसून येता आनी तांच्या जिवितांत जिणेंत चलपूच उरता चलत रावप हे ह्या आमकां नाटकांत पळोवपाक मेळटा दुसरी गजाल ती म्हळ्यार विशयांची निवड दोन्ही नाटकां मदीं वेगवेगळे विशय आमकां दिसून येतात लॉगआउटान एक आमकां आंतरीक बाजू दिसता तेच प्रमाण अनवाणी हातून एक वैश्वीक दृश्टीन आमकां तो विशय हाताळिल्लो दिसून येता एका वटेन मनांचे विचार नाते तर अनवाणी ह्या नाटकांत सामाजीक प्रश्न हाताळिल्ले यत्न दिसून येता थोडोसो म्हाका दिसता जेन्ना वाचलें हांवें नाटक अनवाणी ते वाचले वर थोडोसो म्हाका दिसता ब्रेक आनीक इप्सेन आसा किंवा मार्क्सवाद हे हांचो प्रभाव म्हाका लेखिकेचेर दिसून आयलो आनी तो नाटकान दिसूनय येता निमाणे कडेन एक दिसून येता ती म्हणजे दोन्ही नाटकां मदीं गती जी आसा तो टेम्पो म्हणटा आमी नाटकाचो तो सेम आसा तो बदलना आनीक होच न्ही तांचे वेगळीसाण आसा ते शैलींतल्यान बरोवपाची शैली ती दिसून येता आमकां हांगासर विशय वेगवेगळे आसा आनीक कोरोना जेन्ना काळ आशिल्लो तेन्ना म्हाकाय दिसतालें की अरे कोणी तरी ह्या पॅन्डेमिकाचेर बरोवचें आनी ही जी गजाल आसा ती डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर हांच्यांनी पुराय केली ताका देव बरें करूं म्हणटा हे आशिल्ले दोन्ही नाटकांचे कमी भितर सांगपाचो हांवें यत्न केलो कारण वेळ म्हाका खूब कमी दिल्लो नाट्यकलेचो वारसो रक्तांतल्यान मेळप हे भाग्य पुणून कश्टान संशोधनांतल्यान मुखार व्हरप ही व्हड जापसालदारकी आसता आनी ही जापसालदारकी पेलत आपली स्वताची वळख तयार करपी डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर नाट्य लेखकाच्या मळार लेखिकेचो विचार केला जाल्यार आमकां डॉक्टर जयंती नायक सुचिता नार्वेकर ज्योती कुंकळकर हेंच्या फाटल्यान आयची तरणी पिळगी जर आमी कोणा कडेन पळयता जाल्यार डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर तांचे लागीं मागता की अशी जी ताणें ह्या कोंकणी रंगमाचयेचेर किंवा ह्या रंगदेवतेची सेवाची जर चालू केल्या ती मुखार तशीच व्हरची आनीक आपले जे नाट्य संहिता आसा किंवा नाट्यकृती आसा ती अशीच प्रगल्भ करची अशें आस्त बाळगिता आनीक दोन्ही पुस्तकां खातीर परबी भेटयता देव बरें देव बरें करूं तुका गौतम बाब खऱ्यांनीच ज्या तरेन अभ्यास करून तुवें आज जे उलयलो तातूंतल्यान हांव परत एकदां ही दोन्ही नाटकां जगलो पयलीं म्हणल्यार हांव आनी कलानंद बांबोळकार तन्वी ही दोन्ही नाटकां आमी जगल्यात
आणि आज तुझ्या उलोवपांतल्यान आमकां ती परत जगूंक मेळ्ळी. सगळीशी दोळ्या मुखार आयली. त्या खातीर खऱ्यांनीच तुझे देव बरें करूं. तर आता वाट चलता चलता वेळ आयला पावळेन चिंब भिजपाचो. तर हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आणि युवा साहित्य पुरस्कार जैतिवंत बाय अन्वेषा सिंगबाळ हाजे कडेन ताणें पावळी ह्या कविता झेल्याचेर आपले उलोवप करचे. देव बरें करूं प्रसन्न आनी खुशबू. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे शफात सर, म्हजे इश्टीण योगिनी इश्ट गौतम, आयची साहित्य मूर्ती तन्वी बाय, सभाघरांत जायते मानेस्त म्हजी जायती प्रेरणास्थानां उपस्थित आसा. सगळ्यांची नांवां घेवपाचो मोह जाता पूण तो टाळटा आनी म्हजें उलोवप सुरू करता. आयज तन्वी खातीर खूब खोशयेचो खीण आनी तन्वी बरोबर दर दिसा ल्हान ल्हान खोशयेचे खीण जगपी आमच्या सारक्या ताच्या इश्टां खातीरूय खूब खोशयेचो खीण. आनी हो खोशयेचो खीण येतलो तेन्ना घडये गरज पडटा तेन्ना खंय स्टेपनी जावपाचो वेळ येतलो हें आमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे ताच्या लागींच्या इश्टांच्या मनात आशिल्लें. पूण ती जबाबदारी इतली व्हडली आसतली हें म्हाका आयज सकाळ मेरेन खबर नाशिल्लें. खरें म्हळ्यार तन्वीच्या पावळी ह्या पुस्तकाचेर पुर्वा बाय उलोवपाचें आशिल्लें पूण कांय दीस फाटीं कांय वैयक्तीक कारणाक लागून ताका तें शक्य जावचें ना म्हूण ताणें आमकां कळयलें. ताच्या उपरांत आमचो तरणाटो इश्ट अमेय हाका आमी विनंती केली की ताणें ह्या पुस्तकाचेर उलोवचें पूण कांय कारणाक लागून ताकाय शक्य जावचें ना हें ताणें काल कळयलें. आनी उपरांत ही जबाबदारी आयज म्हजेर आयल्या पूण व्हडा खोशयेन ही जबाबदारी हांव स्विकारतां कारण तन्वीच्या कवितांचेर उलोवपाक मेळप हें म्हजें भाग्य अशें हांव समजतां आनी थोडोसो ताच्या कवितांचेर उलोवपाचो यत्न करतां. जेन्ना खंयच्याय पुस्तकाचेर कोणी उलयता तेन्ना जें काम तो निमणें करता म्हाका तें पयलीं करून म्हज्या उलोवपाची सुरवात करपाक जाय आनी तें म्हळ्यार तन्वीच्या पावळी ह्या पुस्तकाक लाभिल्लें सोबीत मुखचित्र जें अर्थात ताचे बापूय आनी ज्येश्ठ रंगकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी काडलां. श्रीधर काकान आयज मेरेन कोंकणींतल्या आनी हेर भासांतल्याय बी जायत्या पुस्तकांक मासिकांक मुखचित्रां रेखाटल्या पूण म्हाका दिसता इतलें उत्कृश्ट मुखचित्र आनी ताच्या पेक्षा चड हेचें लेटरिंग आसा म्हणजे खऱ्या अर्थान ही पावळी त्या पुस्तकाचेर ओत्ता कशी दिसता आनी त्या खातीर हांव तांकांय परबी भेटयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा इतलें सुंदर चित्र ह्या पुस्तकाक तांणी दिलें म्हणून. ह्या पुस्तकांत तन्वीच्यो ज्यो कविता आसात त्यो 2014 ते 2019 ह्या वर्सांतल्यो चडश्यो कविता आसा आनी एका अल्लड तन्वीन बरयल्ल्यो कविता अशें हांव म्हणन पूण अल्लड म्हणटा आसतना अपरिपक्व किंवा इमॅच्युअर्ड अशें अजिबात न्हय. ताच्या सगळ्या कवितेंतल्यान एक ताची वेगळी जाणीव दिसता, वेगळ्यो संवेदना दिसता आनी त्यो म्हाका चड भावता. हांव पयलींच सांगपाक सोदतां हांव शिक्षक न्ही, हांव समिक्षक न्हय. ह्या पुस्तकाक खूब सुंदर आनी दीर्घ अशी प्रस्तावना डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांणी बरयल्या ती मुजरत तुमी वाचची. पूण म्हाका एक रसीक म्हणून जें भावलें तें मुजरत हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाचो हांगा यत्न करतलें. तन्वीच्या कवितेंतल्यान प्रामुख्यान आमकां कितें मेळटा जाल्यार खूब मोठी खोस, आनंद अशें हांव म्हणन. ताच्या कवितांनी साबार रुपकां म्हणजे पावलां कणकणी आढळटा. हांव मुद्दम एक कविता हांगा सगळ्यां खातीर वाचून दाखयतां. दुख्खांचो दर्या गाजता आनी ल्हवूच येता ल्हार. दुख्खांचो दर्या गाजता आनी ल्हवूच येता ल्हार. मोग न्हय हो फक्त उमाळ्यांचो भार. काळजाच्या शिपयांचेर तूं मोतयावरी स्वार. तन्वीच्या जायत्या कवितांनी अशेंच ताचे काळीच शिपयो जाता, ताचो मोगी मोतयांचेर स्वार जावन येता. ताचें आंग रूख जाता, थंय हांसो पांगुरता, ते यादींचेर पांगरून घालता. ताचें मन मुरगुट्टा, ताचें मन दर्या जाता. ताचें मन दिगंतरा उडटा, ते मोगाच्या दर्यांत पेंवता. ताचें नातें रुचीक जाता. ताचें काळीज करपता, ते पावस धरचेल्यांनी खेळटा. ताचें मनीस भांगर जाता आनी ताचें एकसुरीपण चकाटाय मारता. अशी कितलीशींच रुपकां ताच्या दर एक कवितेन पावलां कणकणी दिसतात आनी म्हाका दिसता ती ताच्या कवितांची खूब जमेची बाजू की वेगवेगळ्या तरेची ही रुपकां घेवन ते आपले शब्द खेळयता आनी कविता रचता. एक कविता जी परत म्हणजे रुपकांनीच भरल्या, तातूंत फक्त रुपकाच आसा, मुद्दम वाचता. काळे किट्ट रातीन लखलखपी नखेत्र तूं. आनी परत हें तूं ताच्या कवितेन खूब कडेन येता. म्हणजे तन्वी जशें स्पश्ट आनी मुक्त जगता तशें ते कवितेनी बी सरळ भिडटा. जाका कोणाक जें सांगपाचें आसा तें सरळ सांगून मेकळें जाता.
काळेकिट्ट रातीन लखलखपी नखेत्र तू, रखरखपी वतात वाऱ्याची थाकाय तू, ओल्याशा दोळ्यात लिकलिकपी हासो तू, निरशेल्ल्या पोशात आशेचो शिवर तू, तळमळपी जिवाक थंडावपी सूर तू, कळवळिल्ल्या मनाची भांगराची देख तू, शेणिल्ल्या तारवांची पयसुल्ली देख तू, उबगल्ल्या जिणेक लागिल्लो वेग तू. अशी साबार रूपकां घेऊन तन्वीची कविता मुखार वता. आणि एक महत्वाची गजाल जी तन्वीच्या कवितांनी म्हाका दिसता म्हळ्यार ताच्यो चडश्यो कविता खूब रिलेटेबल आसा. म्हळ्यार ताच्यो कविता वाचता आसतना म्हाका दिसतलें अरे म्हाका हेंच सांगपाचें आशिल्लें आनी हे कवितेन तन्वीन खूब सुंदर तरेन सांगलें. हालींच आमी जेन्ना तन्वीच्या ह्या सुवाळ्याचे प्रोमोज करताली तेन्ना एक कविता हांवें सहज उखल्ली आनी एक प्रोमो केलो आनी रातचे म्हाका दिसता 10 कितली तरी जाल्ली आनी अप्रूव करपा खातीर हांवें तो तन्वीक धाडलो आनी दुसऱ्या दिसा तो अपलोड करपाचो. तन्वी म्हणपाक लागले ना आतांच तो शेअर करया कारण हो योग्य वेळ शेअर करपाचो. म्हणटकीर हांवें कविता परत वाचली आनी कविता आशिल्ली आसून लागी पयस तूं पयस आसून लागी, आसून लागी पयस तूं पयस आसून लागी, न्हिदल्या पळय रात लेगीत कित्याक आमी जागी. आनी आमी त्याच राती ती कविता सगळ्यांक धाडली आनी अश्यो कितल्योश्योच कविता ज्यो वाचल्या उपरांत आमकां दिसतलें की अरे ही कोणाक तरी आतां धाडची. अशे तरेचे साबार कविता ह्या कविता जाल्यार आमकां वाचपाक मेळटा. तन्वीच्या कवितांनी मोग खोस पावस खूब उत्कणपणान येता. म्हाका दिसता आनी एक गजाल जी ताच्या कवितांनी खूब म्हाका दिसता ती म्हणजे जागरण. आनी स्वता तन्वीक जागरण करूंक आवडटा हें म्हाका खबर आसा, तेजे चडशा इश्टांक खबर आसा. पूण जेन्ना कविता वाचता तेन्ना खुबदां दिसता की ह्यो कविता ताणें एक तर रातच्यो बरयल्यात ना जाल्यार खंय तरी रात ताच्या कवितांनी खूब सहजपणान रिगता. आनी हांव जाणा खूब लेखक आसात किंवा खूब जाण म्हणटात की आमी सकाळी फुडें उठून बरयतात, आमकां तो वेळ खूब बरो दिसता. तन्वी चडशे रातचे बरयता आनी रात जर इतली सृजनात्मक आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुजी जागरणां अशीच वाडची आनी चडांत चड आमकां ह्या जागरणांतल्यान जी तुजी सृजनकला आसा तातूंतल्यान बऱ्यांतलें बरें वाचपाक मेळचें. तन्वीची आयज 4 पुस्तकां हांगा प्रकाशीत जाता आनी तातूंतली 3 पुस्तकां जी आसा ती गद्यांत आसा. तन्वी स्वता एक वादळ आनी ताच्या तकलेन कसली कसली वादळां विचारांची म्हणया किंवा कल्पनांची घुवत असतात हें आमी जाणा. ती वादळां चडशे फावट ताच्या नाटकांनी दिसतात, ताच्या कथांनी दिसतात. सद्या ते भांगरभूंयचेर जो वैचारीक कॉलम बरयता तातूंत दिसतात. पूण हे वादळ ही वादळां जेन्ना शांत जाता तेन्ना तन्वीच्या हातांतल्यान कविता घडटा. ताच्यो चडश्यो कविता खूब शांत खूब थंड, जशें हांवें पयलीं म्हळें की खोस दिवपी आनंद दिवपी. आनी हो आनंद आमकां चडांत चड मेळचो, ही खोस आमकां चडांत चड मेळची, ताच्या हातांतल्यान अशेंच लिखाण घडत रावचें इतलीच आस्त हांव ह्या वेळार बाळगितां उक्तायतां. आनी सोंपयता आसतना परत एक फावट तन्वीचीच एक कविता उश्णी घेता. कविता ही खूबच रँडम, तिका वेळ काळ कांय लागना, कास्ट बॅरियर भाशेचोय भार ना. ती तशी फ्री बिंदास्त, केन्ना स्वताकूच करून घेता ती बंदिस्त आपल्याच उतरां मदीं रुपकां मदीं, पूण तरी लेगीत ती फ्री सेक्युलर आनी रँडम. तन्वी अशेंच फ्री सेक्युलर आनी रँडम आनी ते तशेंच उरचें इतलीच आस्त ह्या वेळार बाळगिता आनी ताका खूब खूब परबी भेटयता. सगळ्यांक दिनवास. तुका वेळ थोडो कमी आशिल्लो, तूं स्टेपनी म्हणून आयलें म्हणून तुवें सांगलें, तूं खरेंच बरी फायट दिली, उपकारी. आमकां तरणाट्यांक शॉर्टकट शॉर्ट्स ह्यो सगळ्यो धाकटुल्यो गजाली चड आवडटात. अशाच धाकटुल्या काणयाच्या पुस्तकाचेर उलोवप करपाक येतात डॉक्टर योगिनी आचार्य. योगिनी आचार्य हांच्या मातयेंतले गंध ह्या पुस्तका खातीर तांकां युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. त्यो सध्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो सहाय्यक संचालक म्हणून काम करतात. बाय योगिनी. माये मोगाचो येवकार. खूब वेगळी जबाबदारी आसा. खूब तेंपान अशें म्हणया की शॉर्ट्साच्या निमतान शॉर्ट बरोवपाचो एक अनुभव आयलो, एक चान्स मेळ्ळो. जेन्ना तन्वीन म्हाका सांगलें की हाजेर बरोवपाक जाय तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की बाबा कितें बरें कितें वायट कितें चुकलां कितें सारकें आसा तें सांगचें. पूण हांव समिक्षक न्ही, हांव एक आस्वादक आनी ते आस्वादकाच्या नजरेंतल्यान हांवें बरयलां. खूब वेगळे तरेचें हें पुस्तक आनी म्हाका याद जाता की सुनापरान्तान कथिका हें सदर सुरू जालें. संदेश भाई तेन्ना एडिटर आशिल्लो आनी आमचे कितलेशेच आमी जी आशिल्ली त्या वेळाचेर बरोवपी आमी सगळ्यांनी कथिका आजमावन पळयल्यो.
आनी त्या काळांतल्यो किंवा त्या वेळा वयल्यो ह्यो कथिका, पण तरी आसतना त्यो त्या काळा पुरती मर्यादीत ना अशें म्हाका दिसता. वेळेचें बंधन पाळपाक लागून आनी विशयाक धरून उलोवपा खातीर उलोवप जावचें, ताका लागून हांवें म्हजें बरोवप जें आसा, उलोवप जें आसा तें बरोवन हाडलां आनी तें हांव तुमच्या मुखार वाचपाची किंवा सादर करपाची तुमच्या कडल्यान परवानगी मागता. शॉर्ट्साच्या निमतान एक शॉर्ट्स म्हळें काय खूब तरेचे शॉर्ट्स दोळ्या मुखार येतात. फुटबॉलांतलो शॉर्ट, क्रिकेटींतलो शॉर्ट आनी दिस्को देकान बेधुंद नाचपी मारतात ते तकिलाचे शॉर्ट. पूण दर एक शॉर्ट आपल्या तरेन वेगळो. आयज एक वेगळोच तरेचो शॉर्ट आमकां मेळटा आनी तो म्हळ्यार तन्वी शॉर्ट. ताणें गुंथिल्ली कथिकेची माळ ताच्या अशा खेरीत शैलीन. ही माळ म्हळ्यार ताच्या व्यक्तिमत्वाचें पडबीम अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. खूब तेंपान हें एक्सप्रेशन हांव हांगा वापरतां, कित्याक आमी ज्या वेळाचेर बरयताले, ज्या वेळाचेर उतरां बरयतालीं तेन्ना हे शब्द वापरप जाताले, पूण आयज हे वापरपाक मेळ्ळो. तन्वीची इच्छा आशिल्ली की हांवें ताच्या पुस्तकार उलोवचें, कितें चुकलां, कितें बरें जालां हें ताका सांगचें. पूण हांव समिक्षक वय हो प्रश्न म्हज्या मनान आयलो आनी एका आस्वादकाच्या रुपान हांवें बरोवप हातान घेतलें आनी एक शॉर्ट मांडपाचो यत्न केलो. कथा वा कथिका कितली व्हडली आसची, कितल्या पानांची आसची, कितल्या उतरांनी ती बरयल्ली आसची हाचे समिक्षक आनी जाणट्यांची खूब वेगवेगळी मतां आसतलीं. एक आस्वादक ह्या नजरेन म्हाका दिसता खूबदां लेखक कथिकेची कथा करपाक उतरांचो आनी प्रसंगाचो भडिमार करता आनी त्या कथिकेचें बीजूच मारून उडयता. कांय वेळार रोस वा सांबार कमी पडटकर आचारी जसो उदक घालून घालून तें वाडयता आनी त्या रोसाची रूच वगडायता तशे तरेन जाता. होच मोह तन्वीन हांगा टाळिल्लो दिश्टी पडटा. शॉर्ट्सान कितें आसा म्हणजे परस शॉर्ट्सान कितें ना हें विचारप चड समाजांतलें. मनीस स्वभावाची वेगवेगळी तासां ह्या झेल्यांत दिश्टी पडटा. समाजान वाडपी असंवेदनशीलता, अविचारान घेतिल्ले निर्णय आनी ताच्या परिणामाची पर्वा न करपी तरणाटे आसात. पूण त्याच बरोबर मोगाची लौकिक भावना जागृत जाल्ली तरणाटे आसात. आवयच्या मायेची ऊब आसा आनी घोव बायलेच्या सोबीत नात्याचेर भाश्यूय आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत एक बायल मनीस म्हणून वावरतना आयिल्ले अनुभव तन्वीन टिपल्यात. मनीसपणाचें नातें जपता जपता केन्ना केन्ना मनस्तापूय जाता, पूण तरी आसतना मनीसपण विसरचें न्हय हें सांगपाक तन्वी विसरना. हांवें पयलींच नमूद केलां तशें शॉर्ट्स म्हळ्यार हो कथिका झेलो तन्वीच्या व्यक्तिमत्वाचें पडबीम. ताच्या स्वभावान जशें दाखय लिपय कांय ना, स्वच्छ असो स्वभाव आसा, त्याच तरेन ताची पात्रां केन्ना धीर गंभीर आसता, केन्ना बिंदास्त आसता, ती कूल आसतात. लास्ट बेंचाचेर बसून टिचरीची फकाणां मारपी पात्रां आसात आनी त्याच बरोबर सामके खंयची एक नवी टिचर आयली, सुंदर दिसपी टिचर आसा जाल्यार आमी कॉमन कॉलेजीच्या भाशेन म्हणटा तशें तिचे लायन मारपी पात्रां आसात. पूण हो सगळो आमच्या जिणेचो भाग आनी ते आमी न्हयकारपाक शकना. आनी त्याच तरेन आपणें चूक केल्या ती लिपोवपा खातीर आवय कडल्यान चड करून अशे तरेची भुरगीं आसात, पूण त्याच वेळार त्या भुरग्यांक ही जाणीव आसा की आपल्या आवयक कळटा आपूण खंय चुकला आसत. अशी तरेची भुरगीं आसात. आपले विचार ताची पात्रां मुक्तपणान मांडटात आनी तांकां कसलेंच इनहिबिशनूय आसनात. अशें जरी आसलें तरी ताजी ही पात्रां कृत्रीम दिसनात. दे डू नॉट गो ओवरबोर्ड टू प्रूव देअर पॉयंट अशें म्हाका प्रत्येक पावलाक जाणवलें वाचता आसतना. प्रबोधन करप वा संदेश दिवपाचो कसलोच यत्न तन्वी करना. ताणें ह्यो कथिका शिकता आसतना बरयल्यो जरी आसल्यो तरी ताच्या विचारांतली प्रगल्भताय ताच्या पात्रांनी देंवल्या. ताजी पात्रां वाचप्याक आपल्या मदलींच एक अशें दिसतात आनी ताकाच लागून ती रिलेटेबल जातात. जशें अन्वेशान म्हळें की ताच्या कवितेंतली पात्रां जावं गौतम बाबान जें म्हणलें, सो ताज्या लेखनाची ती एक खासियत की ताजी पात्रां ताणें बरयल्लें आमकां लागता. म्हाका दिसता ताच्या पात्रांनी
आमी सापडटले. शॉर्ट वाचतना म्हाका दिसता खऱ्यांनीच तुमी नव्यान मेळटले. जिणेच्या प्रवासान कांय गजाली सुटत वता, कांय शॉर्ट्स चुकतात आनी कांय शॉर्ट्स अचूक लागतात. ह्या चुकिल्ल्या आनी अचूक लागिल्ल्या शॉर्ट्सा कडेन तुमकां रुबरू जावंक मेळचें अशें आवडेता आनी हो शॉर्ट तुमच्या मुखार दवरता. सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तन्वीक यश आवडे. बाय योगिनी, ल्हानसोच पूण पॉवरफुल शॉट. या चारही पुस्तकांनी लॉग इन जाऊन तुम्ही केन्नाच लॉग आउट जावचे न्ही अशें दिसला आसतलें न्ही तुमकां. चलात तर वेळ वगडायनासतना उगडूया तन्वीच्या उमाळ्याचो पोटलो. मागता आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानी शफात खान हांचे लागीं तांणी पुस्तकाचें विमोचन करचें. अरे पूण पुस्तकां खंय? ही पळय तो आनी ती येतात आपल्या साटली पोटली वांगडा घेवन. चल चल आवतली. अरे जायना रे, सवकार रे. मागता मानिस्ता लागीं तांणी माचयेर येवचें आनी आमचें विश्व सगळ्या खातीर उक्तें करचें. तन्वीनी ल्हान आसतना बरयतालें म्हणजे अशें बारीक सारीक चिरमिरी बरोवप चालू आसतालेंच. हय न्ही, ताचो जन्मच जाला नाट्यकर्म्यागेर. पूण ताका नाटक बरोवपाक चड मार्गदर्शन मेळ्ळें तें आज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ल्या नाटककाराच्या कार्यशाळेंतल्यान. आनी आज ते हांगा आसात हाची आमकां सगळ्यांक खूब खुशी आसा. बरोबर. शफात बाब हे मराठीतले एक नावाजिल्ले नाटककार. तांकां 2016 वर्सा संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. तांची राहिले दूरगरमाजे, गांधी आडवा येतो, पोपट पंची, शोभा यात्रा ही काय गाजिल्ली नाटकां. गोंय आनी कोंकणी कडेन तांचो लागींचो संबंध आसा. तन्वी सारकेल्या जायत्या तरणाट्या खातीर तांणी बरोवपाचें मार्गदर्शन, नाटक सादर करपाचें मार्गदर्शन तांचे कडेन लाभत आसात. मागता ह्या समयाचेर तांणी माचयेर येवन आपले उमाळे उक्तावचे. नमस्कार. सुरुवातीलाच मी आपली क्षमा मागतो. मी कोकणीत बोलू शकणार नाही. मला कोकणी येत नाही अशातला भाग नाही. मला कोकणी वाचता येते. मला तुम्ही बोललात तर मी कळत. मी नाटककार म्हणून किंवा नाटकवाला म्हणून या गोव्यातच घडलो. पण आता 50-55 वर्षाचा काळ लोटलेला आहे आणि आता कोंकणी या भाषेशी असलेला माझा संबंध थोडासा तुटला. मला खूप आनंद होतोय तुम्ही मला इथे बोलवलं आणि डॉक्टर तन्वी म्हणणार नाही, मला तन्वी बाय हा शब्द जास्त आवडतो. तर तन्वी बायच्या 4 पुस्तकांचं त्या निमित्ताने वाचन माझ्याकडून झालं आणि हे वाचताना मी कुठेही अडखळलो नाही. आणि मला असं वाटतं माझ्या आत कोंकणी होती, पुन्हा मी त्या कोंकणीशी कनेक्ट झालो. पुढच्या वेळेला येईन तेव्हा नक्की कोंकणीत बोलतो. आता खरं म्हणजे अत्यंत विस्ताराने चारही भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी फॉर्मॅलिटीज म्हणून 4ही पुस्तकांचं प्रकाशन झालेलं आहे हे जाहीर करावं लागतं. हे मी अत्यंत आनंदाने इथे जाहीर करत आहे. ह्या 4ही पुस्तकं वाचताना, कारण या 4ही पुस्तकांवर ज्या प्रस्तावना लिहिल्या गेलेल्या आहेत त्या पुस्तकांविषयी जी माहिती समीक्षकी दृष्टिकोनातून मांडलेली आहे
ती अत्यंत तपशिलात, अत्यंत विस्तारानं आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं मांडलेली आहे. आत्ताही नाटकावर बोललं गेलं, कवितेवर बोललं गेलं आणि त्यांच्या लघुकथांवरही बोललं गेलं. तेही आपल्या सगळ्यांना ही पुस्तकं मुळातून वाचून बघावी अशी एक उत्सुकता वाटावी अशा पद्धतीचं ते बोलणं होतं. मी पुन्हा पुस्तकांवर बोलणार नाही, पण या लोकार्पण सोहळ्यामध्ये मी इथं आलो आहे तर तन्वीबाईचं लेखन आणि त्या आसपास बोलेन. नाटक हा माझा विषय आहे आणि समोर तरुण मुलं बसलेली आहेत, तर त्यांना कळेल अशा सोप्या भाषेत मी बोलण्याचा प्रयत्न करेन. मी फार अवघड बोलतही नाही. तन्वी मी काही वर्षांपूर्वी पणजीला एक वर्कशॉप, खरं म्हणजे 2 वर्कशॉप मी कंडक्ट केली होती. एका वर्कशॉपमध्ये तन्वी होती, त्यामुळे तन्वी ही माझी स्टुडंट आहे आणि तिचं मोठेपण ती हे मान्य करते. सहसा कोणी मान्य करत नाही आणि त्यात काही आपल्याला अवघड किंवा अडचण वाटण्याचं कारण नाही. लेखकाला वाटतं की उत्स्फूर्तपणे माझ्याकडून आलेलं आहे आणि ते खरंही असतं. तर एक प्ले राईट्स वर्कशॉप होता. खरं म्हणजे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्लीने एक केलं होतं आणि त्यानंतर आर्ट अँड कल्चरतर्फे एक 10-15 दिवसांचं वर्कशॉप होतं आणि तिथे बेसिक नाटक कसं रचावं आणि नाटक कसं लिहावं ह्या बेसिक गोष्टी त्या वर्कशॉपमध्ये शिकवण्याचा प्रयत्न मी माझ्या बाजूने केला होता. मी प्ले राईट वर्कशॉप्स देशभर वेगवेगळ्या ठिकाणी घेत असतो. आता तुमच्या मनातील नाटक लिहिण्यासाठी वर्कशॉप असं म्हणजे वर्कशॉपला जाऊन शिकून नाटक लिहावं लागतं का? तर जगभरातले जे उत्तम नाटककार आहेत, जे स्क्रीन प्ले रायटर्स आहेत, ते सगळे विद्यापीठात जाऊन प्रशिक्षण घेतलेले लोकच आहेत. आता तुम्ही म्हणाल की वर्कशॉपचा उपयोग काय होतो, तर एक असं आहे की क्रिएटिव्ह आर्ट जी असते त्या क्रिएटिव्ह आर्टमध्ये काही रूल्स असतात, काही तत्व असतात. ती तत्व शिकवता येतात. आजपर्यंत ज्या पद्धतीने नाटकाचं लेखन झालेलं आहे गेल्या 300-400 वर्षामध्ये, अगदी शेक्सपियर पासून, त्याची उदाहरणं देत काही तत्व सांगता येत. आणि लेखकाला एकच रूल आहे, नाटक लिहिणाऱ्यासाठी सुद्धा एकच महत्वाचा नियम आहे. तो नियम हा की तुम्ही शिकलेले सगळे नियम तुम्ही मोडायचे आणि हे नियम मोडण्याची ताकद वर्कशॉप मधला गुरु जर बरा असेल तर तो तुम्हाला देतो आणि तुम्ही हे सगळे नियम मोडून तुम्ही तुमची नवीन भाषा घडवता. आता एक कसं आहे, प्रत्येक माध्यमाचं ग्रामर असतं आणि ते ग्रामर थोडंसं परिचय असेल त्या ग्रामरचा, ते ग्रामर आपण शिकलो तर त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आज 4 पुस्तकांचं प्रकाशन झालेलं आहे. 2 नाटकं आहेत, एक कवितेचं पुस्तक आहे आणि एक कथेचं पुस्तक आहे. तन्वीनं PhD केलेली आहे, वर्तमानपत्रातून लिहिते, ती लेखही लिहित असते. साहित्याचे 4 प्रकार, एक लेख, कविता, कथा आणि नाटक. या सगळ्यांमध्ये साहित्य म्हटलं की त्यात शब्द आले, पण या तिन्ही वेगवेगळ्या लेखामध्ये शब्दाचं काम वेगळं, कथेमध्ये शब्दाचं काम वेगळं, कवितेमध्ये शब्दाचं काम वेगळं आणि नाटकात शब्दांचं काम वेगळं. हे बेसिक आहे. हे जर तुम्ही समजावून घेतलं तर उद्या कथा वाचताना, कविता वाचताना, नाटक वाचताना तुम्ही अधिक आनंदानं त्याचा आस्वाद घेऊ शकता. आता लेख जो असतो त्या लेखामध्ये लेखाचं काम काय असतं आणि शब्द काय कामगिरी बजावतो, तर लेख इन्फॉर्म करतो. लेख तुम्हाला माहिती पुरवतो जी तुम्हाला माहिती नसते. मग तो काय करतो, तर तो
त्या लेखातून लेखक किंवा त्यांनी वापरलेले शब्द हे तुमचं जगणं करेक्ट करत असतं. हे अगदी बेसिक शब्दाचं काम आहे, इन्फॉर्म करणं आणि तुमचं जगणं करेक्ट करणं. कविता काय करते मग असा प्रश्न पडतो की कवितेमध्ये शब्द असतात, पुन्हा पुन्हा आपल्याला रूपक असं म्हटलं गेलं, मेटाफर म्हणा, सिम्बल्स म्हणा, इमेजेस म्हणा, काही. तर हे जे शब्द कवितेमध्ये येतो तेव्हा त्याचं काम बदलतं. कवितेमध्ये शब्द येतो तेव्हा त्याचं काम आहे तो इमोट करतो, भावनेचा उद्रेक, आणि त्याचं शब्दाचं काम आहे तो तुमच्या जगण्याला रिस्पॉन्ड करतो. आता कथा जी आहे, कथा काय करते तर कथा नॅरेट करते, कथा कथन करते, कथा एक गोष्ट सांगते आणि प्रत्येक गोष्टीचं वर्णन करते. कथेतला शब्द हा नॅरेट करत असतो आणि तो तुमचं जगणं, त्या काळातल्या समाजाचं जगणं रेकॉर्ड करतो. अजून 200 वर्षानंतर एखादी आज लिहिली गेलेली तुम्ही कादंबरी वाचली, जेव्हा कधी वाचली जाईल तेव्हा त्याच्या लक्षात येईल अशा एका परिसरामध्ये राहणाऱ्या माणसाचं जगणं, त्यांची रिलेशनशिप अशा पद्धतीची होती. कथेमध्ये शब्द जो आहे तो लाईफ रेकॉर्ड करण्याचं काम करतो. आणि आता सगळ्यात महत्वाचं नाटकात काम, शब्दाचं काम होतं. असं की मराठी नाटक काय, मी कोकणी नाटकावर बोलणार नाही कारण माझा अभ्यास. मराठी नाटक देशभरामध्ये जेव्हा मराठी नाटकाचा उल्लेख होतो तेव्हा ते हे मान्य करतात की मराठी रंगभूमी मोठी आहे, रीच आहे. अनेक प्रेक्षक भक्तिभावाने नाटक बघायला येतात. पण एक दोष मराठी रंगभूमीवर आहे, तो म्हणजे नाटक शब्दबंबाळ आहे. नाटक शब्दातून फार, नाटकातल्या शब्दाचं काम बोलणं हे नाही. मग नाटकात शब्द येतो तर तो त्याचं काम काय आहे, त्याचं काम आहे टू शो, दाखवणं बस. कारण त्या शब्दाला अनेक गोष्टी मदत करत असतात. त्यात नट असतो, नटाचं शरीर असतं, आवाज असतो, दिग्दर्शक आपल्या पद्धतीनं काळ उभा करतो रंगभूमीवर, आणि अशा अनेक गोष्टीतून शब्द. त्यामुळे खूप शब्द, अनावश्यक शब्द आपण जेव्हा वापरतो, हा मराठी नाटकातला मोठा दोष आहे. तेव्हा ते नाटक शब्दबंबाळ होतं, वर्डी होतं, शब्द बहुल. हे बेसिक आहे. आणि गमतीचा भाग असा की तन्वीनं हे चारही प्रकार यशस्वीपणे हाताळले. पुढे ती लिहित जाईल तसं तसं वेगवेगळ्या कथेमध्ये शब्द काय काम करतो आणि कवितेत काय काम करतो हे तिला कळत. ती लघुकथाही लिहिते. तुम्हाला जगातली सगळ्यात छोटी कथा जी आहे ती कोणती हे आपल्यातल्या बऱ्याच लोकांना माहीत असेल. हेमिंग्वे हे खूप काय म्हणूया, खूप मोठ्या कादंबऱ्या, महाकादंबऱ्या लिहिण्यासाठी प्रसिद्ध होते. हेमिंग्वेची एका वाक्याची कथा आहे. ती कथा अशी, फॉर सेल बेबी शूज नेव्हर ओन. ही कथा आहे एकच. ही एका ओळीची कथा आहे आणि जगातली सगळ्यात छोटी कथा म्हणून या कथेचं उदाहरण दिलं. तुम्हाला आणखीन आपल्यातल्या काही लोकांना इंटरेस्ट असेल आणि मी विनंती करेन की तुम्ही आवर्जून हा लेखक वाचा. हा इटालियन लेखक आहे, जॉर्जिओ मॅलेग्नाली, अवघड नाव आहे या नावाचा, आणि त्याचं सेंचुरिया नावाचं पुस्तक. एकेका पानाची कथा, 1-1.5 पानाची कथा आहे. आणि त्याचं असं म्हणणं 100-1.5 पानाच्या कथा आहे, 1.5 पानाच्या कथा आहे. आणि त्याचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक गोष्ट ही एक कादंबरी आहे. जेव्हा तुम्ही एक गोष्ट वाचाल तेव्हा कादंबरीचा ऐवज जो आहे तो त्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला सापडेल. एक गोष्ट पुन्हा पुन्हा वाचावी लागते आणि आपोआप जी आहे ते कादंबरीचा पट एवढी क्षमता त्या छोट्या छोट्या गोष्टींची आहे. आता आपण जेव्हा नाटकाकडे येतो तेव्हा नाटकाची ही एक गोष्ट असते. पण गोष्ट म्हणजे नाटक नसतं याचं भान करणाऱ्यांनी आणि बघणाऱ्यांनी ठेवणं गरजेचं आहे. अगदी सोपं करून सांगायचं म्हटलं विद्यार्थ्यांसाठी तर
आपण कोणाकडे गेलो किंवा कोणी आपल्याकडे पाहुणा आला तर आपण त्याला चहा देतो. आता मुद्दा असा आहे की आपण त्याला चहा कसा देतो. अगदी काही इडली ओतून आपण त्याला चहा पाजत नाही, तर आपण तो कपात चहा. आता इथे जी आहे म्हणजे चहाचा कप वेगळा, कॉफीचा मग वेगळा, काही कोल्ड्रिंक देणार असेल तर त्याचे ग्लास वेगळे. तर त्यामुळे चहा हे कंटेंट, चहा हा विचार आहे जो लेखक सांगू पाहतोय नाटकात. ती थीम आहे, तो थॉट आहे. आणि हा चहा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कपाचं काम गोष्ट करते. गोष्ट हे निमित्त मात्र. त्या गोष्टीच्या निमित्तानं लेखक त्याच्या आत जे साचलेलं आहे ते जे त्याला पोचतंय, त्याला टोचतंय, त्याला सांगावंसं वाटतंय, त्या गोष्टीच्या थ्रू ते सांगत असतो. तर चांगला रसिक फक्त गोष्टीपाशी रेंगाळत नाही, त्या गोष्टीच्या पल्ल्यात लेखक काय सांगू पाहतोय, नाटककार काय सांगू पाहतोय याचा विचार करतो. मी अगदी थोडक्यामध्ये लॉगआउट आणि अनवाणीवर फार तपशिलात बोलण्याचं कारण, आता लॉगआउट ही या पिढीची कहाणी आहे, या पिढीच्या, या काळाच्या समस्या आहे. आता जेव्हा माणसाचं जगणं बदलतं, नाटक काय करतं? नाटकाचं कामच हे आहे की तुमचं जगणं रिक्रिएट कर. आता माणसाचं जगणं बदलते, ते तर सतत बदलतच चाललेलं आहे. माणसाचं जगणं बदललं की नाटकाला बदलावं लागतं. आता गडकऱ्यांच्या भाषेत किंवा कानेटकरांच्या भाषेत किंवा तेंडुलकरांच्या भाषेत, अगदी आणखीन पुढे जायचं तर आळेकरांच्या भाषेत असं नाटक रचता येईल का? नाही रचता. असं नाटक रचण्यासाठी, कारण ती गडकऱ्यांचं नाटक त्या काळातलं जगणं रिक्रिएट करण्यासाठी त्यांनी योजलेली भाषा होती. आज ती भाषा तुमचं जगणं दाखवण्यासाठी काही कामाची. मला असं वाटतं तन्वीनी निवडलेली जी भाषा आहे, मला तन्वीनी गोष्ट काय निवडली, ते कशा पद्धतीने ते सगळं मांडलं गेलं यापेक्षाही महत्वाचं आहे. मी दोन गोष्टी बघतो मराठीमध्ये आणि सगळ्याच भाषांमध्ये. महिला नाटककार फार कमी आहे आणि त्याचं वेगवेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण जगभर होत असतं. सुदैवाने आता परदेशात बऱ्याच स्त्रिया लिहू लागल्या, पण नाटक हा इतका गुंतवणुकीचा कला प्रकार आहे की स्त्रिया सहसा तिथे वळत नाही. हे खरं म्हणजे पुरुषांनी शोधून काढलेलं एक चांगलं कारण आहे. पण आपण त्यांनी लिहिलेलं फार करण्यात आपल्याला इंटरेस्ट नसतो. आत्ता हे जे लॉगआउट मधला मी खणत जातो नाटककाराला, आणि मला असं वाटतं की आज या काळामध्ये ती रिलेशनशिप तपासून बघते. ती रिलेशनशिप बदलली आणि कुठलाही चांगला लेखक, कुठलाही भला माणूस हा बदल चांगला असेल तर स्वीकारतो. सगळ्याच बदलांना तो नकार देत नाही, आणि जे बदल घातक असतील, विध्वंस करणारे असतील, त्या बदलांना तो ठाम नकार देतो. आणि खास करून लेखकाकडे तर हे गुण असायलाच. मग ते लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहतात का वगैरे हा मुद्दा नाही, पण मुद्दा असा आहे की प्रेम इतकी बेसिक गोष्ट आहे आणि ती करायला माणसाकडे वेळ नाही. प्रेम करायला म्हणजे प्रेम कसं करावं हेही माणसाला कळेना असं झालेलं आहे. आणि कोविडनी तर 2 वर्षामध्ये माणसाला जवळ येऊ दिलं नाही, स्पर्श करू दिलं नाही, बोलू दिलं नाही. हे पुन्हा कोविडचेही काही त्याच्यामध्ये मोठा सहभाग आहे. पण हे जे आहे की मग जगात प्रेम करणं थांबत जाईल की काय? प्रेमच आता ह्याच्या पुढे कोणी कुणावर करणार? हे फक्त स्त्री पुरुष आणि मुलगा मुलगी एवढं प्रेम ओढत नाही. हे अधिक काय म्हणूया त्याला वैश्विक होत जातं, मोठ्या पातळीवर जातं. माणसं प्रेम करायचं विसरले तर या जगाचा विध्वंस झाल्याशिवाय राहणार, हे कुठेतरी आतमध्ये सलतंय. म्हणून तिने रचलेलं हे नाटक आहे. आणि
लेखकाला तुम्ही जर विचारायला गेलात नाटककाराला कधीही त्याच्या नाटकाची प्रक्रिया विचारू नये, त्यांनी सांगितली तर अजिबात ऐकू नये. हा पहिला नियम आहे. तेव्हा तिला काय वाटत होतं लिहिताना, कुठल्याही लेखकाला अशी क्लॅरिटी येत नाही. तो आपला लिहित सुटतो. हे का लिहित सुटतो हेही त्याला माहीत नसतं. पण बाहेर जो तटस्थपणे हे सगळं बघतो आहे तो ते समजावून सांगू शकतो. आणि मला असं वाटतं की फार मोठा मुद्दा घेऊन प्रेमच करायचं माणसं थांबली तर या जगाचं काय होईल, हा प्रश्न त्या नाटकामागे आहे. पुढे पुढे ते नाटक कसं रचलं गेलं वगैरे हे आपण वाचलेलं ऐकलेलं. आणि आता अनवाणी या नाटकाबद्दल थोडस अनवाणी याचं काय म्हणूया, ट्रिगर पॉइंट जो आहे तो कोविड मध्ये माणसांचं झालेलं स्थलांतर, माणसं विस्थापित झाली. आणि जगभरातला हा मुद्दा, हा काही आपल्या भारतात, आणि कोविड हे निमित्त मात्र आहे. कोविड हा डिव्हाइस आहे तो आपण सोडून देऊ. पण आज जगभरामध्ये जर माणसासमोर असलेला सगळ्यात मोठा मुद्दा, हा पहिला मुद्दा तर आहेच, प्रेम करायचीच माणसं थांबली तर काय होईल, आणि दुसरा मुद्दा आहे स्थलांतराचा आणि विस्थापित होण्याचा. आणि मला असं वाटतं की काही इमेजेस तन्वीने बघितल्या असतील. माणसं, हजारो माणसं, कफल्लक माणसांचा तांडा असा परतीच्या प्रवासाला निघालाय. ती स्थलांतरित झाली आहे, ती विस्थापित झाली. आणि त्यावर तिला नाटक रचावं असं वाटलं असतं. लक्षात घ्या, हा ट्रिगरिंग पॉइंट आहे. नाटकामध्ये आपण पडदा उघडतो आणि गोष्ट बघतो, त्याला फ्रंट स्टोरी म्हणतात. पण ही फ्रंट स्टोरी समजावून सांगण्यासाठी त्या कहाणीचा इतिहास समजावून घ्यावा लागतो, त्याला आपण बॅक स्टोरी. त्यामुळे हा जो झालेले हाल आणि अनवाणी जे चालणं आहे, पुन्हा अनवाणी चालणं, परतीचा प्रवास करणं, हे सुद्धा एका पद्धतीनं मेटाफरच. आणि रूपक फार ठसठशीत असू नये, ती सूचक असावी. म्हणजे अरुण कोलटकर नावाचे फार मराठीतले मोठे कवी, फारच मोठे कवी, फार कमी कविता लिहिल्या आहेत. आणि ते आर्ट चित्रकार होते, स्वतः कलावंत होते, आणि ऍड एजन्सीमध्ये फार महत्वाच्या. त्याने ते किती सोपी भाषा वापरतात आणि कसे मेटाफर्स, ते वाटूही नाही मेटाफर्स, अशा पद्धतीनं रूपक वापरतात. त्याची फक्त 2 ओळी मी तुम्हाला ऐकवतो. खुर्चीत बसला अरुण कोलटकर स्वतःविषयी लिहित आहे. खुर्चीत बसला अरुण, उठला जमिनीवरून. 2च ओळी आहे. इथं खुर्ची हे सुद्धा मेटाफर आहे. पण ते इतकं सूचक आहे, ते थोपत नाही, सहज सुचवतात. त्यांच्या कविता नव्याने लिहिणाऱ्या किती सोप्या पद्धतीनं भाषा वापरावी आणि किती सूचक रूपकांचा वापर कवितेत आणि नाटकात करावा हे समजावून घेण्यासाठी तुम्ही ते नक्की वाचायला हवं. आता हे दुसरं अनवाणी आहे. तर अशा एका समाजाची कहाणी आहे जी शोषित आहे, जी वंचित आहे, जी ती आपल्याला आपली वाटत नाही. त्याच्यासाठी एक डिव्हाइस फार सुरेख वापरला आहे. तो डिव्हाइस असा आहे की एक कपल आहे आणि ते निघालेलं आहे. आणि खरं म्हणजे गोष्ट इतकीच आहे की हे चालतानाच एका बाळाचा जन्म झालेला आहे. रस्त्यावरच एका बाळाचा जन्म झालेला आहे. हा एवढीच एक मोठी घटना त्या संपूर्ण नाटकामध्ये आहे. आणि ते नाटक त्या घटनेच्या अवतीभोवती फिरत आहे. आता हे लक्षात घ्या, एक बाळ जन्माला येतं, काही मदत करतात, काही मदत करायचं नाकारतात. प्रसंगच असा आलेला आहे की मदत करायला कोणाकडे वेळ नाही, बघायला कोणाकडे वेळ नाही. इथं बाळ हे त्या शोषित वंचित, फक्त शोषित वंचित समाजाचंच नाही, तर ते सगळ्यांचंच बाळ हे एक स्वप्न आहे. बाळ हे भविष्य आहे.
ते फक्त आईचं आणि वडिलांचं भविष्य नाही, ते तुमचं आमचं भविष्य आहे, ते या देशाचं भविष्य आहे. आणि ते जपून परत जायला हवं आपल्याला, ते वाढायला हवं आणि त्यांनी या देशाला मोठं करायला हवं. हे कुठेतरी नाटककाराच्या आत असल्याशिवाय हे नाटक तो रचणार असं स्पष्टपणे कुठे आलेलं. तर हे आपण फक्त एक मूल जन्माला आलं असतं, तशी कितीतरी मुलं जन्माला येतात वगैरे म्हणतो, नाही. एक मूल जन्माला येणं म्हणजे एक नवीन स्वप्न जन्माला येणं आणि माणसाची, देशाची, राष्ट्राची स्वप्न नष्ट होणं यासारखी मोठी ट्रॅजेडी जगात नाही. आता खरं म्हणजे आपल्याकडे ज्या पद्धतीनं कोविड आला तसं 1603 खरं म्हणजे त्या 17व्या शतकातली गोष्ट आहे, जेव्हा शेक्सपियर नाटककार म्हणून नाटकं लिहित होता, तेव्हा वारंवार प्लेगची साथ यायची आणि हजारो माणसं मरायची. कोविडवर तरी पटकन लस निघाली, त्यावेळेला ती काही औषध पटकन निघालं नव्हतं, त्यामुळे हजारो माणसं मारायची आणि माणसं मरतायत, रडण्याचे आवाज आणि प्रेत चालले आहेत, असं सगळं मृत्यूचं थैमान चालू असताना शेक्सपियर 1603 ते 1613 या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 3 मोठ्या ट्रॅजेडीज लिहिल्या. त्यात मॅकबेथ आहे, किंग लिअर आहे आणि टेम्पेस्ट आहे आणि काही कविता आहे. तर मुद्दा हा आहे, पण या तिन्ही नाटकामध्ये तो प्लेगचा उल्लेख करत नाही. प्लेग ही बॅक स्टोरी आहे, त्याला तो फ्रंट स्टोरी करत नाही. प्लेगचे काही उल्लेख येतात आणि त्याच्या तिन्ही नाटकांमध्ये एक फिअर आणि एक भय आहे. हे एवढाच प्लेग. खरं म्हणजे माणसं चालतायत, कोविड आला आहे, या गोष्टी नाटकासाठी जरा कष्टाच्या असतात. कष्टाच्या अशासाठी असतात की नाटकात महत्वाचा असतो तो माणूस, आणि कोविडनी काय किंवा प्लेगनी काय किंवा कुठल्याही मोठ्या गोष्टींनी त्या माणसावर काय परिणाम केला, त्या माणसाच्या जगण्यावर काय परिणाम केला आणि त्याच्या रिलेशनशिपवर काय परिणाम केला हे तपासून बघण्याचं काम नाटक करत असत. त्यामुळे हे मी जेव्हा वारंवार सांगतोय की बघा, एक सुफी परंपरेमध्ये मुल्ला नसीरुद्दीन नावाचं एक आचरट पात्र आहे, मॅन, हो की नाही. त्याची एक गोष्ट खरं म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे. ती गोष्ट अशी आहे की तो गावामध्ये बाहेर उघड्यावर येऊन रस्त्यावर चावी शोधतोय, त्याची चावी हरवली आणि चावी शोधतोय आणि हे काम त्याचं दिवसभर सुरू आहे. शेवटी कंटाळलेला एक माणूस, त्याला माहिती आहे हा सणकी आहे, पण त्याला जाऊन विचारतो, म्हणजे काय सकाळपासून तुम्ही काय हरवलंय का, तुमचं काय शोधताय तुम्ही? तो म्हणतो काही नाही, माझी चावी हरवली. तर तो माणूस म्हणतो बरं कुठे हरवली चावी? तो म्हणतो ती घरात हरवली चावी. म्हणतो मग घरात चावी हरवली, तुम्ही रस्त्यावर काय शोधताय? तो म्हणतो नाही, रस्त्यावर उजेड आहे, तिथे काळोख आहे ना, म्हणून मी इथे उजेडात शोधतो. तर ही नाटकाचा हाच प्रॉब्लेम आहे. नाटक तुमच्या आत असतं, आपण ते बाहेर उडवतो, कारण आत अंधार आहे आणि बाहेर उजेड. अनेकदा काय होतं, आपल्या आतमध्ये जी थीम असते, जे थॉट असतं, जे मला टोचत टाचत असतं, मला अस्वस्थ करत असतं, ते नेमकं काय हे लेखकालाही कळत नाही आणि ते एक्सप्रेस करण्यासाठी तो बाहेर गोष्ट शोधत राहतो, बाहेर कॅरेक्टर्स शोधत राहतो, बाहेर घटना शोधत राहतो आणि हजारो घटना, हजारो बातम्या, यातली नेमकी एक बातमी त्याला वाटते की ही बातमी, ही घटना, ही गोष्ट मला माझी अस्वस्थता दूर करणारं माझ्या आत जे साचलेलं आहे ते मी आज एक्सप्रेस करू शकेन. हे त्याचं बेसिक काम. आता थोडस जगभर स्त्रिया लिहित आहेत असं आपण म्हटलं आणि आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे नाटकाचं ग्रामर आहे जे आउटडेटेड आता झालेलं. ते आहे सेटअप, मग क्रायसिस, कॉन्फ्लिक्ट सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज क्लायमॅक्स. आजही हे आहे, पण सिक्वेन्स हा. आज कदाचित नाटक तुमचं क्रायसिसने सुरू होईल किंवा ते क्लायमॅक्सने सुरू होईल आणि सेटअप नंतर. तर प्रॉब्लेम असा झालेला आहे की आत्ता लोकांना गुंतवून कसं ठेवायचं,
लोकांनी इतक्या गोष्टी म्हणजे टीव्ही गोष्ट सांगते, पुस्तकं गोष्ट सांगते, सिनेमा गोष्ट सांगतोय, नाटक गोष्ट सांगते, जाहिराती गोष्ट सांगतायत, असा गोष्टींचा मारा तुमच्यावर सुरू आहे. आता एक गोष्ट सुरू केली तर 7वी 8वीत जाणारा मुलगा किंवा 7-8 वर्षांचा मुलगा सुद्धा त्याचं शेवट सांगू शकतो. हा शेवट होणार. आणि इतकं ते ह्युमन साईक मध्ये सॅच्युरेट झालेलं आहे. कुठलीही गोष्ट आता अपरिचित आहे असं होत नाही. सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. मग लोकांना धरून कसं ठेवायचं? कारण प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही एकटे इथे बसलेला नाही. तुमच्यासोबत एक मोबाईल आहे. तो सतत वाजतो आहे, व्हायब्रेट होतो आहे. परत तुम्हाला टेम्पटेशन होतंय की ते काढून मी बघू कुणाचा निरोप आहे, काय आहे. आणि अशा या चंचल प्रेक्षकांना धरून तरी कसं ठेवायचं, त्यासाठी जे आहे नाटकाचं व्याकरण बदललेलं आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. अशा या चंचल माणसाला, रसिकाला गुंतवून ठेवण्यासाठी सेटअप, क्रायसिस आणि आपला क्लायमॅक्स अशा पद्धतीनं नाटक रचलं जात नाही. ही रचना वेगळी करावी लागते. त्या स्त्रिया म्हणून जेव्हा नाटक, एक तर स्त्रीमध्ये काही उपजत गुण आहे. असं आपण म्हणतो की तिला मानसिकता अशी आहे की ती स्थिर नाही. म्हणजे पुरुष एक सेटल होऊ शकतो, ती सेटल होत नाही. हा एक मुद्दा झाला. म्हणूनच मला असं वाटलं की तन्वीने जेव्हा विस्थापित आणि स्थलांतरित होण्याचा, खरं म्हणजे तिच्या जवळचा नसताना सुद्धा प्रश्न निवडला, त्यामागे ही मानसिकता असू शकते. तर त्याच्याकडे अनुभव घेण्याची दृष्टी वेगळी आहे. तिच्याकडे काय म्हणूया, शोषित वंचिताकडे जे आपले नाहीत, जे आपले वाटत नाहीत, अशा माणसांविषयी एक दया आहे. तिच्या मनामध्ये, स्त्रीच्या मनामध्ये करुणा आहे. अशी स्त्री लिहायला बसते तेव्हा मांडणी जी आहे, हे नाटकाची मांडणी ही अत्यंत पुरुषी आहे. हे म्हणजे काय म्हणूया आपण, सेटअप आणि मग क्रायसिस आणि मग शेवटी क्लायमॅक्स, हा अत्यंत पुरुषी रचना आहे. आत्ता नव्याने जगभर ज्या स्त्रिया लिहित आहेत त्यांची नाटकं तुकड्या छोट्या साध्या सोप्या गोष्टी असतात. आणि तो तुकडा कम्प्लिटली असतो, तो स्वतंत्र असतो किंवा तो पुढच्या तुकड्याला जोडलेला असतो. आणि प्रत्येक तुकड्याचा आपला एक क्लायमॅक्स असतो. ही आपण असतो असं म्हणतो की ही हिची रचना. आणि आत्ता सारा केन पासून, कॅरेल चर्चिल पासून किंवा हॉर्नेस पर्यंत अनेक स्त्रिया लिहित आहेत. आणि या स्त्रियाचं वर्णन करताना असं म्हणतात त्या फिअरलेस आहेत आणि प्रामाणिक आहे आणि त्यांचं लेखन रूप आहे. तर हा बिनधास्तपणा, हा प्रामाणिकपणा हळूहळू तन्वीमध्ये येत. मला आणखीन एक गमतीचा भाग, मी परवा जयंत पवार नावाचे मोठे लेखक मध्यंतरी वारले, त्यांचा कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रमात होतो. आणि जयंत पवारांनी मला सांगितलेली एक गोष्ट मला अचानक आठवली. ती गोष्ट अशी की तो लहान असताना गिरण गावामध्ये एक स्पर्धा होती. ही स्पर्धा होती थापा मारण्याची आणि त्यात त्याला पहिला नंबर मिळाला असं तो मला म्हणाला. मी थापा, एक तमाशामध्ये बतावणी नावाचा एक खेळ असतो, त्या बतावणीमध्ये सुद्धा दोघे जण खूप मोठमोठ्या थापा मारतात. आपलं झालंय काय, आपण लॉजिक, सायकोलॉजी या सगळ्या गोष्टींमध्ये फार अडकून गेलो. हे सगळं तोडून आपल्याला माणूस तपासून बघताच येत नाही. खास करून लेखकाने या थापा मारण्याचा जरा सराव करायला आणि हे सगळी चौकट तोडून फोडून टाकल्याशिवाय आता निव्वळ लॉजिक, निव्वळ सायकोलॉजी अशा अंगाने माणूस हाती लागेल, परिस्थिती हाती लागेल असं वाटत नाही मला. तर शेवटाकडे पुन्हा एकदा मुल्ला नसीरुद्दीनची एक छोटीशी गोष्ट सांगतो आणि लांबलेलं भाषण थांबवतो. मुल्ला नसीरुद्दीनची गोष्ट आहे की तो पुन्हा तळ्यात दही लावत बसला होता. तेव्हा लोक म्हणाले काहीतरी याचा आचरटपणा सुरू झाला. तर त्याला विचारलं की हे तळ्यात दही लावण्यामागे काय कारण. तो म्हणाला काय कारण, म्हणजे लागेल ना दही. तो म्हणाला नाही ना, पाण्यात तळ्यात काही दही लागत नाही. तो मुल्ला नसीरुद्दीन म्हणाले हे मलाही माहिती आहे, पण लागलं तर काय घ्या. तेव्हा नाटककाराला नाटक तो लिहायला बसतो
तेव्हा लागलं तर काय घ्यावं हा विचार करावा लागतो आणि तोडून फोडून त्याला आपलं नाटक रचावं लागतं. मी तन्वीला शुभेच्छा देतो. आपण नाटकामध्ये जनरली नाटकामध्ये 3दा घंटा वाजतो, 3 घंटा होतो आणि त्यानंतर नाटक सुरू. पण जे मोठं नाटक असतं त्याच्यामध्ये एक 4थी घंटा वाजते. ती धोक्याची घंटा असते आणि ती सतत प्रेक्षकांना ऐकू येत असते. 4थी घंटा, ज्या नाटकात 4थी घंटा नाही ते नुसतंच आपलं तुम्हाला हसवण्यासाठी रचलेला खेळ असतो. नाटककार तुम्हाला 4थी घंटा वाजवून सावध करू पाहतो, पुढे हे घडणार आहे, डिझास्टर होणार नाही, आत्ता सांभाळा. तन्वीच्या नाटकात मला किणकिण ऐकू येते आहे. हळूहळू आवाज मोठा होत जाईल आणि 4थी घंटा ऐकू येईल. ती मोठं नाटक रचायच्या आसपास आहे. ती रचू शकेल. तिच्यावर झालेले पुरुषी जे काय म्हणूया संस्कार आहेत ते तिला रुथलेसली काढून फेकून द्यावे लागतात. बिनधास्तपणे तिला तिचं नाटक प्रामाणिकपणे लिहावं लागेल आणि तेव्हा ते नाटक खूप मोठं होईल. आणि अशा प्रकारचं लेखन जगभर सुरू आहे. मी तिला शुभेच्छा देतो. मला तुम्ही इथे बोलवलं आणि बोलण्याची संधी दिली. देव बरे करू. खऱ्यानीच तुमचे हे शब्द आमच्या काना मनाक सामके भावपी आशिल्ले आणि त्याच तरेन हे मार्गदर्शन आज तुम्ही तन्वी केला आणि आमकां सगळ्यांक तरणाट्यांचे मार्गदर्शन तुमच्या या शब्दांतल्यान आमकां मेळ्ळा हे खरेंच मोलादीक आसा. तर हांव तुमचे कडेन मागता 2 मिनटां खातीर तुमी हांगा माचयेर रावचे. हांव मागता तन्वी कडेन की ताणें माचयेर येवचें. आयचे दिसाक आनी जायते जाणांचे उपकार ह्या वेळार आटोवपाक जाय. आयज प्रकाशीत जाल्ल्या पुस्तकाची प्रत आतां भेटयता. मागता भौमानेस शफात सर हांच्या लागीं की तांणी पुस्तकाची प्रत भेटोवची. तर सगळ्यांत पयलीं ही 4य पुस्तकां प्रकाशीत करपी संजना पब्लिकेशन्स हांचे दिनेश मणेरकार. हांव मागता लेआउट आणि प्रिंटिंग करपी रिया ग्राफिक्सचे ऋषिकेश आठवले. फुडल्या सुवातेर अनवाणी नाटकात प्रस्तावना बरोवपी ज्येष्ठ लेखिका आणि लोकवेद संशोधक डॉक्टर जयंती नाईक. फुडल्या सुवातेर पावळी कविता झेल्याक प्रस्तावना बरोवपी लेखक, समीक्षक आणि गोंय विद्यापीठान सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर. शॉर्ट्स ह्या कथा झेल्याक प्रस्तावना बरोवपी लेखिका, अनुवादक, अभिनेत्री आणि सहयोगी प्राध्यापक भौमानेस्त प्रशांती तळपणकार. आज आमच्या मदीं प्रशांती तळपणकार हांगा पावना, त्या खातीर हांव मागता संदेशबाई हांचे कडेन की तांणी ही प्रत तांचे वतीन स्विकारली. लॉगआउट नाटकाची प्रस्तावना बरोवपी गोंयचे ज्येष्ठ नाटककार भौमानेस्त दत्ताराम बांबोळकार. तन्वीच्या फाटल्यान लागून लागून पुस्तक छापपाची कामां करून घेवपी आमचे बाय स्नेहा सबनीस. हांव मागता बाय स्नेहा कडेन की ताणें माचयेर येवन पुस्तकाची प्रत स्विकारली. शॉर्ट्स पुस्तकाचे तरण्या मनाक भावपी असे मुखचित्र डिझायन करपी संकेत लवंदे आणि पावळी आणि शॉर्ट्स ह्या दोन्ही पुस्तकां भितर चित्रां काडपी आमचो बाब ऋषिकेश कदम. हांव मागता संकेत आणि ऋषिकेश हांचे कडेन की तांणी माचयेर येवन पुस्तकाची प्रत स्विकारची. सगळ्यांत पयलीं बाब संकेत.
देव बरें करूं. लॉग आउट तशेंच अनवाणी पुस्तकाचे मुखचित्र करपी बाब कलानंद बांबोळकार. आता तन्वीच्या जिणेंतले पयले उरबासतात आनी पावळी ह्या पुस्तकाचे सोबीत असे मुखचित्र चितारपी आमचे सगळ्यांचे आवडटे श्रीधर कामत बांबोळकार. देव बरें करूं श्रीधर काका. ह्या वेळार लॉग आउट आनी अनवाणी ह्या दोन्ही नाटकांनी काम केल्ल्या नाट्य कलाकारांक आज आमी प्रत भेटयता. मागता दोन्ही नाटकाच्या कलाकारांनी माचेर येवन मुखेल सोयऱ्या कडल्यान प्रत स्विकारची. पयलें नाटक लॉग आउट. आमी दोगय लॉग आउट कोण आयलो. अनवाणी नाटकान आशिल्ल्या कलाकारांकडे मागता की तांणी येवचें. देव बरें करूं. सगळ्यांची अपुरबाई झाली. आता उपकार मानया आमच्या मानेस्तांचे. मागता तन्वी लागीं ताणें मुखेल सोयऱ्यांक भेट भेटोवची. गोंयच्या देमानी गांवांतल्या चितारी कलेची हे दिसतीक भेटयतना आमी मागतात की गोंयची आनी ह्या सुवाळ्याची याद तुमकां सदांच येत राव. तेच प्रमाण पुस्तकांचेर सुंदर उलोवप करपी योगिनी बाय, गौतम बाब आनी अन्वेषा बाय हांकांय तन्वीन भेट भेटोवची. आमकां घडोवपी त्या तन्वीचें मातशें आयकुया. हय तर. तन्वी यो गो, सांग तुज्या मनातलें उमाळ. नमस्कार. मन भरून आयला अशी क्लिशेड गजाली म्हणचे ना, पूण खऱ्यांनीच मन भरून आयला. आणि ते सो आय वॉन्ट फेक. खूब जाणांनी सांगलां हांव बिंदास्त, हांव मनात आसा ते सांगता. म्हणटकच दुबाव आशिल्लो. म्हाका दिसलें कांय खुर्च्यो काडच्यो पडटल्यो काय म्हणून. खूब जाणांनी सांगिल्लें चवथ लोक येवचे ना, पूण आज अजून दिसता, आज दिसता की हय म्हज्या मोगान जावं, संजना पब्लिकेशनाच्या मोगान जावं, किंवा साहित्य आनी भाशेच्या मोगान जावं तुमी सगळ्यांक आयले म्हणून एकदां तुमच्या सगळ्यां खातीर ताळयो. ताजी खोशी म्हज्या तोंडार तुमकां दिसताच आसतली. आनी खुबशें उलोवपा जाल्यार म्हाका चड काय उलोवपाचें ना. जें कितें उलोवपाचें आसा तें पुस्तकांतल्यान तुमचे मेरेन पावलां आनी तें तुमच्या मनांत रिगतलें अशी आस्त बाळगिता. पण तरी लेगीत कांय गजाली उलयले शिवाय म्हाका दिसता हो दीस पुराय जावचो ना. म्हणटकच जे थोडे भोव कितें होदळ बरयलें तें हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हांव म्हजें नशीब समजतां की म्हजो जल्म बांबोळकार घरांब्यान जालो. काकी, बाबा, मम्मा, पप्पा अशा जाणट्यांचो, तशेंच म्हजे हेर काका काकी तांच्या मायेन, तशेंच म्हजी सगळी बापूल भावणां हांच्या वांगडा बोकडबाग ह्या सोबीत अशा गांवांत व्हड जातनाच घडये हो साहित्यीक प्रवास सुरू जाल्लो खंय तरी मनांत. मुखार वचून सुनापरांत दिसाळ्यान बरोवपा खातीर खूब उर्बा मेळ्ळी. ते खातीर तेन्नाचे संपादक आनी म्हज्या उर्बास्थानांतले एक संदेश भाईक मुद्दाम हांव ह्या वेळार दिनवासतां. म्हाका सदांच कोणे तरी फाटी लागपाची गरज आसा. आज ही 4 पुस्तकां जी मुखार आयल्यात ती कांय जाणांनी फाटी लागतूच आयल्यात आनी संदेशबाई म्हजे फाटी लागून ताणें खूब गजाली म्हजे कडल्यान करून घेतल्या. सो त्या खातीर तांकां ह्या वेळार मुद्दाम तांचें नांव घेतले शिवाय मुखार वचप जावचें ना. कोंकणी घरांत जल्मल्ल्यान पप्पा श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी खूब तरेचे संस्कार दिले. एक तर कोंकणीचे संस्कार,
भाशेचे संस्कार तसेच नाटकाचे हांव सदांच म्हणटा हांव नाटकी घरात जल्माक आयलें आनी नाटकाचे संस्कार ल्हानपणांतल्यान जाल्ल्यान घडये हीच आतां जीण आनी हांगाच म्हाका कितें तरी करपाक जाय हें ल्हानपणांतल्यान दिसत आशिल्लें आनी मुखार तेंच करपाक सुरवात केली आनी ह्याच ज्या कोंकणी मळार हांव पावलें त्याच कोंकणी मळार म्हाका कितल्योश्योच इश्ट आनी इश्टिणी आशी सगळीं हांगा कितलींशीं जाणां हांगा दिसतात म्हाका मुखार खरेंच बरें दिसता पूण तातूंतले कांय जाणांची नांवां घेवपाक जाय ती म्हळ्यार अन्वेषा सिंगबाळ जाणें आज स्टेपनी जावन इतले सोबीत अशें उलोवप केलें त्याच प्रमाण ताणें फाटले एक 4-5 म्हयने मोर देन दॅट ते म्हज्या फाटल्यान लागून काम करून घेतलां आनी तशेंच हांगा बसले स्नेहा सबनीस जीव खाला म्हणटा तसो हांवें तांचो आनी ताणें म्हजो तर तांकां खऱ्यांनीच देव बरें करूं तशेंच फाटल्यान हांवें ताका सांगिल्लें फाटल्यान वचून बसनाका मुखार बस तुजी गरज हांगा आसतली तरी तो म्हजें केन्नाच आयकना पूण खूब कामां केल्यात हांगा खूब गजाली उबारून हाडपा पासून म्हाका म्हज्या साहित्यीक प्रवासाक उर्बा दिवपा पासून खुबशीं कामां तो करीत आसा आनी ताका ती आयुश्यभर करपाची आसा त्या रिशीकूय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा एक्चुली हांवें हांगा वेगळें बरयल्लें मातशें की तांणी म्हाका सांगिल्लें आमचे बद्दल चड उलयनाका दे वर बींग मॉडेस्ट पूण म्हाका खबर आसा तांचे बद्दल उलयन जाल्यार म्हाका ती सोडची ना आनी म्हाका तांचे बरोबर फुडले दीस काडपा जाय म्हणटकच थँक्यू वेरी मच तशेंच लग्न जाले उपरांत हांव देविदास बाब कदम ह्या साहित्यिकांच्या घरांत पावलें खूब आमच्यो एकामेकां कडेन चर्चा जातात झगड्यो जातात पण केन्नाच तांणी आनी मम्मी स्नेहा कदम हांणी केन्नाच कसल्याच तरेची बंधनां घालनासतना म्हज्या साहित्यीक प्रवासाक एक उर्बा दीत ती आयल्यात आनी ताचे खातीर हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आयज उजवाडाक आयिल्लीं 4 पुस्तकां म्हळ्यार म्हजें विशींतलें विश्व अल्लड असो तो काळ आसता तूं व्हडूय जाल्लें आसता पूण कांय भुरगेपणूय तुजे मनांत आसता ते सगळे उमाळे ह्या पुस्तकांनी आयल्यात हांवें म्हणिल्लें की म्हाका चड कांय सांगपाचें ना आनी शफात सरानूय म्हणलें की प्रक्रिये विशीं लेखकाला विचारूं नाका बरें केलें सर तशें सांगलें म्हणटकच एक प्रेशर देंवलो की म्हाका आनी आतां पुस्तकां विशीं आनी प्रक्रिये विशीं उलोवपाचें ना तें तुमीच जाणून घेवचें पण सांगतलेच जाल्यार पावळी म्हजे खूब पर्सनल कविता त्यो तुमचे मेरेन पावोवपाच्यो काय ना हें सुद्दां आय वॉज नॉट वेरी शुअर पण इश्टांचे घरच्यांचे एक उर्बा मेळिल्ल्यान आनी तशेंच दिनेश भाई मळेरकार सारकेल्यांची एक मोटिवेशन मेळिल्ल्यान म्हाका दिसता तें शक्य जालें तशेंच शॉर्ट्स हातूंतल्यो कांय कथिका ज्यो आसात त्यो सुनाप्रांत आयताराक हांव यूथ ब्लॉग हो कॉलम चलयतालें सुमार 2010 वर्सा तातूंतल्यो कांय ह्यो कथिका आसात तशेंच ताचे उपरांत बरयल्ल्यो तरण्या मनाक रिलेटेबल जावपी अश्यो आनी तातल्यो कांय कविता तर म्हाका पेपर तपासतना हांव कॉलेजीन शिकयता म्हणटकच पेपर तपासतना सट्ट करून खंयची तरी कथा सुचली जावं बसीन प्रवास करतना जावं खंयचेंय गीत आयकतना अश्यो सुचिल्ल्यो कथा आसात आनी त्यो तुमकां तुमच्या मनाक भावतल्यो अशी हांव आस्त बाळगितां नाटका विशीं खूब गजाली आज आमी आयकल्यो पण लॉग आवट नाटका विशीं उलयतना म्हाका मुद्दाम आयज एका मनशाची याद करीन दिसता तें म्हळ्यार सर्गेस्त प्रशांत मांडोळकार हांची कारण जेन्ना लॉग आवट ताचे पयलीं नांव हम होंगे कामयाब हें दिल्लें आनी ताचें एक रिडींग सेशन आमी घेतिल्लें आनी तेन्ना तांणी खूब बरो अभिप्राय खूब बरें फीडबॅक त्या रिडींग सेशना उपरांत दिल्लो आनी ती एक तरेचें वॅलिडेशन थारलें म्हजे खातीर मुखार वचपा खातीर आनी ताचे उपरांत ती स्क्रिप्ट आरमारीन खूब वर्सां तशीच उरली पण मागीर म्हजो भाव जो आसा दादा कलानंद बांबोळकार ताणें तोय बी एक फाटी लागप्या मदलो तो एक मनीस हांगा बसला फाटीच बसला सो तो ताणें फाटी लागून करुया नाटक करुया म्हणून तें नाटक केलें कला अकादमीचे सर्तींत दुर्दैवान म्हणटा तशें कोविडा वेळार ताचें सादरीकरण जाल्ल्यान चड प्रेक्षकांक तें पळोवंक मेळना बट गौतम मुद्दम ते पळोवपाक आयिल्लो तेन्ना आनी आज सुंदरशें ताणें उलोवप केलें त्या नाटका विशीं आनी अनवाणी विशीं म्हणून गौतम तुका खरेंच देव बरें करूं आनी अंत्रूज घुडयो ज्या सांस्कृतीक संस्थेचे हांव खूब वर्सां जालीं वांटो आसा तांणी खूब सुंदर तरेन ताचें सादरीकरण केलें सगळ्या कलाकारांक हांव ह्या वेळार मुद्दम तांची जे हांगा कांय जाणां येवंक पावले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच उपरांत अनवाणी ऑल्सो हॅपन ड्युरींग पॅन्डमीक टायम अशेंच एक दीस वेळेर गेल्ले कडेन दिशिल्लें की
ह्या गजाली विशीं जो मायग्रंट एक्झोडस चालू आसा ताजे विशीं बरोवपाक जाय. पूण खंयच हांवें कोवीड पॅन्डमीक ह्या तरेची शब्द वापरूंक ना, कारण ती काणी सगळ्यांची जावची, सगळ्या काळाची जावची, सगळ्यांची म्हणचे परस सोशीत वर्ग जो आसा जांचे विशीं आमी खूब कमी चिंततात. आमी आमच्या 4 वण्टी भितर रावन जेन्ना आमी डाल्गोना कॉफी पिताले आनी नॅटफ्लिक्स पळयताले तेन्ना असो काय समाज आशिल्लो जो अनवाणी पांयांनी चलत सुटिल्लो, एक जाका ते घर म्हणटात थंय खंय तरी वचपा खातीर. कोणाक वाट मेळ्ळी कोणाक सांपडली ना हें आमकांय खबर ना. घडये अश्योच आनी काणयो जर आयल्यो सोशीत समाजाच्यो जाल्यार घडये ती जाप आमकां मेळत. आयज ही पुस्तकां म्हज्या उर्बास्थानांतले एक व्यक्तिमत्व शफात खान सर हांच्या हस्तुकी उजवाडाक आयल्यात. हाच्या परस आनी व्हड खोस म्हाका ना. आनी हांव तांकां आपोवपा खातीर मातशें हेजिटेट जातालें, मातशें अनमनतालें. आनी अशेंच म्हणिल्लें शफात सराक आपयल्यार कशें. आनी तें सपन पुराय करपा खातीर फाटल्यान बशिल्लो दिलीप प्रभुदेसाय आनी ताका फोन केलो. तांणी हय म्हणलें आनी अशेंच तें घडून जालें. आनी इतली खोस भोगता. सो थँक्यू दिलीप मामा. तशेंच साई गेलो भायर साईश पाटणकार हांचेय बी हांव ह्या सगळ्या नाटकांत खूब व्हडलो वांटो आसा. सो तांकांय हांव ह्या वेळार तांचे उपकार मानतां. त्याच प्रमाण पुस्तकाचेर आज उलोवप करपी परत एकदा गौतम गावडे, अन्वेषाबाई सिंगबाळ, योगिनी आचार्य हांचेय देव बरें करूं. म्हज्याच पिळगेंतल्या तरण्या लेखकांनी म्हज्या पुस्तकांचेर उलोवचें अशी म्हजी खूब खर इत्सा आशिल्ली आनी आयज ती तांकां लागून पुराय जाली. म्हणून देव बरें करूं. 4 पुस्तकांक सुरबूस आनी अभ्यासपूर्ण आनी उर्बादेणी प्रस्तावना बरोवपी म्हजी परत एकदा उर्बास्थाना डॉक्टर जयंती नायक, डॉक्टर हनुमंत झोपडेकार, प्रशांती तळपणकार आनी दत्ताराम बांबोळकर हांचे खूब उपकार. तुमच्या उर्बा दिवपी आनी अभ्यासपूर्ण अशा प्रस्तावनांनी म्हाका म्हजी फुडली वाटचाल करपा खातीर खूब आदार मेळटलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. त्याच प्रमाण पुस्तकांक फावो तशी मुखपृश्ठां चितारपी श्रीधर बांबोळकार हांचे हांव आनी उपकार कितें मानूं. कारण सकाळीं पप्पान फोन केलो आनी म्हणलें हांवें तुका कांय गिफ्ट घेवं ना. म्हाका एक सांगून दिसता ह्या वेळार पप्पाक की तुवें जें सगळें कितें हांव घडलां, जें कितें म्हज्यांतल्यान घडलां हें सगळेंच तुजेंच गिफ्ट आनी तुजे कडल्यान म्हाका आनी कसलेंच दुसरे तरेचे गिफ्टाची अपेक्षा ना. त्याच प्रमाण संकेत लवंदे हांणी शॉर्ट्स ह्या पुस्तकाचे सुंदर अशे तरण्या मनाक भावपी अशे कवर पेज केल्या ताचे खातीर ताचे उपकार. तशेंच अनवाणी आनी लॉग आवट पुस्तकाची कवर्स करपी कलानंद बांबोळकार, शॉर्ट्स आनी पावळी पुस्तकां भितरली चित्रां काडपी ऋषिकेश कदम हांचे उपकार. हो सुवाळो ही म्हजी पाळकां हांव म्हणटा, माय बेबीज तुमचे मेरेन पावोवप शक्य नाशिल्लें जर संजना पब्लिकेशन आनी दिनेश मणेरकार हांणी म्हाका जाय तितलें स्वातंत्र्य म्हणजे प्रोग्राम कसो करप जावं खूब गजाली वेगळ्यो करपाच्यो आशिल्ल्यो. सगळे दिनेश भाई हांव एकूच गजाल म्हणून यू आर ग्रेट आनी कांयच म्हणपाचें ना ह्या वेळार. यू आर जस्ट ग्रेट. थँक्यू सो मच. त्याच प्रमाण खूब पाशेसान पुस्तकाचे DTP आनी छापणावळ करपी ऋषिकेश आठवले हांचेय उपकार. आज हो सुवाळो एक वेगळ्या तरेन घडयतना नाटकांतली पात्रां तुमच्या मुखार घेवन येतना कार्यावळीची सुत्रां सांबाळपी वृक्षा, कलानंद, प्रसन्न आनी खुशबू हांकां दिनवासता. म्हाका शफात सरा लेगीत सर एक लास्ट काम तुमकां दिता की ह्या 4य जी आमची ती 4य म्हज्या नाटकांतली पात्रां आनी आयचे कंपेयर्स तांकां ह्या वेळार तुमी पुस्तकांच्यो प्रती भेटोवन तांची ह्या वेळार तोखणाय करची. हे नाटकातले काव्या पूण खरे वृक्षा करमली, खुशबू कवळेकर, अनवाणी नाटकातली ती, अनवाणी नाटकातलो तो प्रसन्न कामत आणि समयाची स्टेपनी जाल्लोची राज बांबोळकर हाणें तो रोल केल्लो, पण आजची स्टेपनी कलानंद बांबोळकर. त्याच प्रमाण या सादरीकरणाक संगीत दिवपी बाय गौतमी हेदे बांबोळकर हाकाय पुस्तकाची प्रत तुमी सर भेटोवची.
तशेंच सोबीत सुंदर ही मांडावळ जी तुमकां दिसता ती करपाक मजत करपी बाब मोहित विश्वकर्मा हाच्याय लागीं मागतात आनी शपात सरा कडल्यान ह्या वेळार पुस्तकाची प्रत स्विकारची. देव बरें करूं सर. थँक्यू सो मच. कार्यावळ अजून सोंपूंक ना आनी खूब जाणांचे उपकार एकट्यान ही गजाली एकट्यान जायनात म्हणटकच आनी खूब जाणांचे उपकार मानपाचे आसात आनी उपरांत कार्यावळ सोंपोवया. म्हाका आमी खूब जाणांनी म्हणलें तुमी ह्या सुवाळ्याची खूब बरी पब्लिसिटी प्रसिद्धी केली. थँक्स टू अन्वेषा अगेन. पूण तातूंतले कांय व्हिडियोज जे आशिल्ले व्हिडियो क्लिप्स जी आशिल्ली ती करपी प्रथमेश फडते हाचे उपकार. कार्यावळीक रुचीक असो रिफ्रेशमेंट दिवपी शागोतीचे सिद्धेश नायक तशेंच वर्ल्डांत बेस्ट फेणोरी करपी आनी म्हजी बिगेस्ट चियर लिडर म्हजी मम्मा गीता बांबोळकार ज्यो तुमी फेणोऱ्यो फाल्यांच आसतल्यो भायर सोंपयल्या म्हूण सांगनाका कारण हांवें अजून खावूं ना म्हणटकच म्हाका आय होप तिणें म्हाका वेगळ्यो करून हाडल्या. तशेंच आयज ह्या कार्यावळीची व्हिडिओ करपी पलाश अग्नी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी करपी सुखदेश कोसंबे हांचेय हांव उपकार ह्या वेळार मानतां. ह्या कार्यावळीक उपाट प्रसिद्धी दिवपी आनी हांगा आयज खूब वर्तमानपत्रांनी तशेंच मिडिया चॅनलांनी आज ह्या कार्यावळीक तशेंच पुस्तकांक प्रसिद्धी दिल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बुक सेल बॅक स्टेज सांबाळपी म्हजे युवा इश्ट भुरगीं पलिया वैदई राणी खुशी तशेंच समिक्षा सगळीं ल्हान हांव जर कोणाचें नांव घेवपाक चुकता जाल्यार म्हाका माफ करात पूण सगळ्यांक आयू स्पृहा सगळ्यांक ध्रुव हांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत एकदां तुमी सगळे म्हज्या ह्या खोशयेंत वांटो घेवपा खातीर आयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान नमस्कार.